वर्त्या उल्हासाचो आनी संभ्रमाचो दीस. येस्से फिरगेजेंत वाडून कार्मेल वर्तान फुलोवन देवाच्या शेतांत वावरूंक देवाच्या सेवेक समर्पून दिल्ल्या तांच्या आवय बापायचो आनी भाऊ भयणींचो त्याग आनी सॅक्रिफायस सर्वेस्प देव मानून घेवन दी आनी तांच्या उदार मनाक दराळ मापान तांच्या कुटुंबाचेर बेसांवाचो शिवर वतून दी म्हूण मागया. बाप एल्स्टन मोंतेरो तांच्या आवय बापाय आनी कुटुंबादारा बराबर आपल्या याजकपणाच्या वर्त्या देण्या पासत देवाक दिन वाचून हे पवित्र मिसाचे बलिदान भेटोवंक आतां फुडें सरतना आमी सर्वां तांचे सवे मेळोवन देवाक अर्गां दिवया. तांणी सदांच जेजूच्या पावलांनी चलोवंक जाय आसची कृपा तोच देव तांकां फावो करून दी आनी अशें तांचे फुडले मिसांव फळां बरीत जावं दी म्हूण मागया. आमी सर्वां उबी रावया आनी गायन पंगडा सवे मेळून प्रवेश गीत गावया. सोम्या मंदिरा वांटो घेव बलिदाना आमकां सामी आज तुका सर्पिता बलिदान हे भेटयता. बलिदान हे जेजूचे ताच्या उगडासा करचे आदेश दिवन आमकां फरमायलेले. आमकां सगळ्यांक तारण दिवन ताका स्थाने भेटयले बलिदान कालवारीचे. बलिदान हे जेजूचे ताच्या उगडासा करचे आदेश दिवन आमकां फरमायलेले. आमकां सगळ्यांक तारण दिवन ताका स्थाने भेटयले बलिदान कालवारीचे. येदो व्हडतो सडवंदा जाता उडो सरीचो सासणी जिवितो आमकां वासोवचो ताच्या संगी एकचो. बलिदान हे जेजूचे ताच्या उगडासा करचे आदेश दिवन आमकां फरमायलेले. आमकां सगळ्यांक तारण दिवन ताका स्थाने भेटयले बलिदान कालवारीचे.
जेजूचे ताच्या उगड्या साकरचे आदेश दिवन आमकां फरमायलेले आमकां सगळ्यांक तारण दिवन ताका स्थाने भेटयले बलिदान कालवारीचे सगळ्या काळजान दिवासू आमी हांगाच जमल्या संतोषान आमी संभ्रम होसलो विश्वासान आमी मागता बलिदान हे जेजूचे ताच्या उगडा साकरचे आदेश दिवन आमकां फरमायलेले आमकां सगळ्यांक तारण दिवन ताका स्थाने भेटयले बलिदान कालवारीचे जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आज म्हजे जिणयेचो भोव मोलादीक दीस हे घडये म्हज्या काळजा मनांत संतोशाची ल्हारां उदेतात आनी उल्हासाची भोगणां उमाळटात कित्याक आज एक सोपान जारी जालां काडिल्लें मेळ पोंताक पावलां ना फावो जाल्ल्या म्हाका जेजू क्रिस्तान विंसून कालच्या दिसा ताचो यासाक म्हूण सावन मागून ताचोच घर घेतला आज हांव ह्या अंताक पाव जैतर म्हज्या आवय बापायन भाव भयणींनी कुटुंबदारांनी इश्टा मित्रांनी शिक्षक शिक्षकिनी यासकांनी धार्मिकांनी आनी तुमी म्हज्या सर्व फिरगसगारांनी म्हाका वर्तो पाठिंबो दिला आनी म्हजे पासत मागला आयच्या दिसा हांव देवाक हे म्हजें पयलें अर्गां बलिदान भेटयत आसतना हांवें कार्मेल वोर्तान तशेंच याजकी बेसान शेवट पर्यंत रावोंक म्हाका आपयलेलो क्रिस्तस म्हाका आदार दिवं म्हूण म्हजे पासत मागात आनी आतां तुमचे पासत आनी तुमच्या कुटुंबदारां पासत हें पवित्र मिसाचें बलिदान हांव भेटयतां बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आनी पवित्रत्म्याचो एकवो तुमचे सोवे आसूं म्हज्या भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया हांव पातकी सर्पोद्वेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनाची करून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बदेव सदांच संवकार मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता हांव सर्पोद्वेदा देव आमची काकुळट करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं Cristo
शांती 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 संसारात ताच्या सगळ्या इष्टा सर्वेच पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभावा भासो आम्ही तुका वाकटा महिमा 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 सर्गी सर्वेच पोरा देवा शांती 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 संसारात ताच्या सगळ्या इष्टा सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप करता आमची कातूत कर तू बापाच्या उज्यात पोचलाय आमचे मागणे मारून घे महिमा 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 सर्गी सर्वेच पोरा देवा शांती 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 संसारात ताच्या सगळ्या इष्टा नित्या पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पोवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया. बोकणवळ्या बापा मुझे आणि मुझ्या भाव बहिणीचे मागणे काकुळती नाही दिसान दीस अधिक जेजू सारको याजक हांवें जावच्या म्हजें काळीज पवित्रत्म्याचे कुरपेन भर तुजे सोडवणेचे गुड फावो ते भक्तीन संभ्रमू विश्वासीपणान तुजे पवित्र सभेची साखरी करूं आनी सदांच तुज्या मोगाच्या एकवटान तीर रावूं तोच पवित्रत्मो सगळे म्हजे जिवीत सोलूं आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराचे उतर म्हाका पावलें आवयच्या कुचव्यान तुका रेसच्या आदी तुजी म्हाका वळख आसली तूं जल्मूच्या आदी हांवें तुका पवित केलो राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो हांवें म्हळें आहा सर्वेस्परा देवा म्हाका कशें उलोवचें म्हूण कळना हांव एक भुरगो पूण सर्वेस्परान म्हाका जाप दिली हांव एक भुरगो अशें म्हणनाका जांचेशी हांव तुका धाडटां तांचेशी तुवें वचूंक जाय जें हांव तुका फरमयतां तें तुवें सांगूंक जाय तांकां भियेनाका कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सोवे आसा उलयता तो सर्वेस्पर तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात फुडें हाडून
म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हळें पळय म्हजीं उतरां हांव तुज्या तोंडांत घालतां. देवाचें उतर हें. सर्वेस्परा कित्याक तुजेर विश्वासून हांव आयलां. तुका म्हज्या दोळ्या मुखार दवरून तुज्या बासावण्याचेर पातयेवन आयलां. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दार, तूंच म्हजें तुजेर विश्वासलेल्या भक्ताक देवा कुसाडाय देखूंक केन्नाच दिवं सोडनाय. तुकाच येसू शेवट केल्ल्या पाताळांत मरूंक केन्नाच सोडनाय. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दार, तूंच म्हजें म्हजो फुडार आसा तुज्या हातांत. दिताय म्हाका आनंदाची भरती. उजव्याक बसून दिताय ससनाचें सूख. तुजे पासलेन मेळटा सुशीक तृप्ती. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दार, तूंच म्हजें सर्वेस्परा तूंच म्हजें दार, तूंच म्हजें सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसू. 主耶稣为耶稣， तुमचे सवे आसो. 主耶稣为耶稣， तुमचे सवे आसो, 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 主耶稣
जुवांव फॉर्मने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेवण जातस जेजू शिमांव पेद्रू लागीं विसारी लागलो. शिमांव जुवांवच्या पुता, हांचे प्रास चड तूं म्हजो मोग करताय गी. ताणें जाप दिली, वय सोमया, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक सरय. परत्यान दुसरे फावटी तो विसारी, शिमांव जुवांवच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय गी. पेद्रून जाप दिली, वय सोमया, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक सरय. जेजून ताचे लागीं तिसरे फावटी विचारलें, शिमांव जुवांवच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय गी. जेजून तूं म्हजो मोग करताय गी म्हूण तिसरे फावटी विचारलें आयकून पेद्रूक मनान दुखलें. पेद्रून ताका म्हळें, सोमया, तूं सगळें जाणाय, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. देवाचें उतर. तुका क्रिस्ता. भोव आदलो काळ, तिसरें आनी चवथें शतमान. आतांच्या बरी मिसा उपरांत एक सांस्कृतीक कार्य म्हणून विंगड कार्यक्रमां नातुल्लो काळ तो. पवित्र सभेची अस्मिताय जें कितें आमी क्रिस्तांवपण दिसपट्टें जियेता पळया, तातूंच आसली. देखून उपरांतल्या कार्यावेळार खंडीत कोणी एकलो येवन आमच्या नव्या याजकाक भलायकी मागतलो. आनी भलायकी मागचें एक सांस्कृतीक कार्य म्हणल्यार बरी जालां. त्या पुरातन काळार भलायकी मागचें आत्मीक कार्य आसलें. कित्याक भलायकी आमकां फकत भायल्या आडंबराक न्ही, जावं एका काजारा वेळार जावं एका वर्दी वेळार त्या याजकान पवित्र सभेत प्रामाणीक जावन उरोवंक जाय. कित्याक पवित्र सभेन नेमलोलो तो, देवान मागलोलो तो म्हूण वळखून आत्मीक संगती वेळार भलायकी मागचें एक सदांचें म्हणल्यार बरी आसलें. आनी हाका लागून ह्या शर्मा वेळार दोग त्या काळाचे पवित्र सभेचे बापोय आसात, तांणी सांगिल्लीं उतरां वापरता. एकलो आसा सा एफ्रेम, सिरिया गांवचो. आनी सिरिया भाशेन ताणें बरयल्लें, सिरियाक म्हणटा आमी, तें याजकपणा विशान लक्ती जाल्लें एक वाक्य हांगा हांव काडटां. याजकपण जावन आसा एक अप्रतिम, विस्मित, श्रेष्ठ, अपरिमीत आनी अनंत. इंग्लिशान priesthood, unmatchable miracle, biggest, immense and unending. देखून जर तर आमी आजून अजापां विस्मितां सोदून धांवतां, याजकपणाच्या मागणेंत असलें विस्मीत आनी एक मेळचें ना. देखून कालच्या दिसा वर्दी वेळा जायती तुमी आसल्या जावं पुरो, ते ताचे हात याजकाचे मागता आसतना जें कितें तो मुखल्या दिसांनी आपडटा तें सकट पवित्र जावन बदलता. जावं एक बेसांव, जावं मिसा वेळार ताणें कॉन्सेक्रार करचें, हर एक तो ताचे हात कित्याक मागल्यात ताणें आपडल्लें सकट पवित्र जाता. न्ही एक अजापांतलें अजाप. देखून याजकपणाच्या की वर्तें विस्मीत अजाप आमकां दुसरें मेळचें ना. देखून जेजूस लुकाच्या सुवार्तेंत आमकां आयकूंक मेळटा, जेजूस म्हणटा, तुमचें आयकतात ते म्हजें आयकतात, जे कोण तुमची बेपारवा करतात ते म्हजीच बेपारवा करतात.
देखून याजकाच्या रुपान क्रिस्तच आमच्या मध्ये आसा. आणि एक दाखलो हांव दिता. सांत आंब्रोज त्याच काळा असो. सांत आगोस्तीन आमी जाणाव तसो शिस तो, आणि ताची आवय जायते फावटी तुम्ही दाखलो घेतला जावं पुरो मोनिका आपणाच्या पुताच्या कन्वर्तना खातीर आणि ताच्या उपरांती ताणे ते ताचे आपोवणे सारखे जिवोवच्या खातीर आवय ताच्या पाठीक लागली. आमी सडाव चिंचे ती अस्कत म्हणून न्हय, हटवादी ती आपल्या पुताक सारक्या वाटेन व्हरच्याक आनी पवित्र सभे खातीर तांणी तसो जीव दिवच्याक म्हणल्यार बरी हट दन ती आसली. तसली आवय ती आसूं. सांत आंब्रोज तसो गुरू याजकपणा विशान आपुरबायेची उतरां परत्यान भलायकी मागूं. उपरांत एक काल कितें एक ल्हानसो ग्लास घेवन गी, तांतू वायन घालन हांव तुका बरें मागता म्हूण भलायकी आमी मागता. तसो याजक उपरांत कालसो उखलतलो. भलायकेचें दायज तें, संतोशाचें कारण तें. देखून ताच्या की वर्ती भलायकी आमकां कसली मेळात. आणि सांत आंब्रोज सांगता ही एक दैविक वृत्ती, इंग्लिशान बरें जाता डिवायन प्रोफेशन. जायत्या फावटी आमीच याजक म्हणटा वोकेशन इज नॉट, इट इज अ डिवायन वोकेशन नॉट प्रोफेशन. आमी वृत्य बरी आमचे याजक कोण घेवंक नजो, आमी आपोवणे म्हणून घेवंक जाय. पूण पवित्र सभा आमकां सांगता याजकाक ती वृत्ती दुडवा खातीर न्हय, दोड्या रितीन ही याजकाची वृत्ती देवाक महिमा दिवंक, लोकांक पवित्र करूंक. आमच्या सगळ्या लिटर्जीचो दोडतो उद्देश आसा देवाक महिमा दिवंक आनी लोकांचे शांतीपण. कोण हाच्या खातीर वावरता? तुम्ही हाडलेली दानां म्हूण कालच्या दिसा बिस्पान म्हळें, भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान लोकां तर्फेन आमची मागणी एकठांय करून हो देवाक भेटयता, देवाक महिमा दिवंक. आनी देव ती दानां बदली करून कुरपेची दानां जावन आमकां दिता, ती तो लोकां सांगता वाडटा वांडटा. जावं एका येवकारिस्तांत, जावं पुरो एका कुमसारींत, जावं पुरो आमच्या घरांनी भेट दिता आसतना देवाच्या कुरपेचे भंडार तो आमच्या सांगता वांडटा. देखून एक याजक, याजकपण इज अ डिवायन प्रोफेशन, दैविक वृत्ती. आणि ही वृत्ती कशी आमी सांबाळूंक जाय तोच सांत आंब्रोज आमकां सांगता. याजक ह्या वृत्ते खातीर आज तुम्ही जाणात आमची तरणाटी भुरगीं थोड्यांक कामाक दवरतात, काडटात, कित्याक कितली कामाय ती जोडूंक शकता ताचे वयर तांकां मोल बांदचें. याजकान दिवंक जाय म्हणटा तो वेळ, तांक ताची देणी म्हणटा तसो हुशारकाय न्ही, ताची उर्बा आनी इच्छा, द विल. चार वांट्यांनी याजक आपले दैविक वृत्ती पाळता. एक आपलो वेळ दिवन देवा खातीर परजे खातीर, आपली तांक दिवन मोरा पर्यंत जाल्यार हांव सोम्या खातीर जियेता म्हणून, आपली देणी वा आपली उर्बा दाखोवन, आनी आपली इच्छा. इच्छा म्हणटा आसतना विल याजकांक खबर आसा. आमी इंटेन्शन म्हणटा जें कितें पवित्र सभा आमचे तावन मागता तें आमी जावं एक तो उंडो मोडटना, जावं एका कुमसारींत कितें आपसुलूस हांव दिता आसतना जें कितें पवित्र सभा आमचे तावन मागता तें आमी दिता. भाव भयणीनो, एक तिसरो अंश सांगूंक सोदता. दयेकन वरोवन पळया. ह्या तुमच्या याजकाक ताणें सुरवेर सांगलें म्हजे खातीर मागा, आपणा खातीर मागा म्हणून. तुमचो सपोर्ट, तुमचो आदार ताका जाय. मोरा पर्यान ताणें तिरासानेन रावच्या. देखून एक 7 लक्षणां फकत हांव वाचता ती बरयकन मनांत घडोवया. जी कोणें बरयल्यांत सा आल्फोन्स लिगरी आपल्या व्हड एका पुस्तकांत तो बरयता. इंग्लिशांत ह्या पुस्तकाचें नांव तर्जुमो ह्या कोंकणीन याजकाचो भर्म आनी ताची जबाबदारी. देखून आपले लांब दीग कितें सेमिनरीची तयारी जाल्या उपरांत तो वडदीच्या हंतर आसतना आपणाच्या याजकपणांत आपणें कशें जिवंक जाय म्हूण तो 15 निर्धार घेता. 15 निर्धार. त्या 15 निर्धारांतले 7 निर्धार हांव सांगता. भोवशा हे निर्धार ह्या आमच्या सांगाता उरिल्ले 5 जण आसात याजक, 6 जण नवे याजक,
आमकां याजकांकी एक उगडास करूंक अवकाश तुमकांय तुमच्या मदल्यांकी अपुरबाय असो एक विशय आयकूंक मेळ्ळो तुमच्या एक आदल्या विगारात हांव 8 देव आपोवणी हांगा ती लागू जातात पळया 7 निर्धार हांव वाचतां ताणें सुमार 15 निर्धार घेतिल्ले आपल्या वर्दी वेळार. एक निर्धार, हांव एक याजक मुजवी वडवीक आंजांच्याकी वर्ती देखून हांवें आंजां सारकी निर्मळकाय जियोंक जाय. मागा सगळे आमचे याजक नितळ निर्मळ उरच्याक, कुडी आत्म्या नितळ उरच्याक. दुसरो ताचो इरादो, ताचो निश्चय, देवूच म्हज्या ताळ्याक विधेय जाता. देखून देवाचें उतर हांवें प्रगट केलें, हांव कोण? देवूच म्हज्या ताळ्याक विधेय जाता म्हणटेच हांवें आनीकय चडीत मापान ताच्या ताळ्याक विधेय जावंक म्हाका शिकय. जर तर देव म्हज्या ताळ्यांत आपणाकच मनशार उपकार घेता तर ताच्या ताळ्याक खरी एक घडी हांवें आयकाशें म्हाका रुपीत कर म्हूण तो मागता, विधेय जावंक म्हाका आदार दी म्हूण मागता. आमी मागयेत की आमच्या याजकां खातीर मागया. देवाचें उतर हें तो म्हणटा. खंयचें देव उतर? हें पुस्तक न्ही, आपणाच्या वंटांत हांव आयिल्लें. ताचो तिसरो निश्चय आनी एक निश्चय, पवित्र सभेन म्हाका मान केला देखून हांवेंच भाग्यवंत जिणये वरवीं हो मान राखूंक जाय आनी उर्बेन हांवें वावरूंक जाय. जर तर ओ एल्स्टन मिस्टर एल्स्टन आसुल्लो, तुमी ह्या बसकेचेर ताका बसयत आसतेनांत, स्वागत करतेनांत, हो मान दितेनांत कांय एका काजाराच्या दिसा आमी वगळीक उसरतेले हांव, पूण हर एक दीस पवित्र सभेन दिल्लो हो मान जोडता तो वापरता. पवित्र सभेन हो मान ताका दिला देखून हांवेंय भाग्यवंत त्याच माना प्रकार जियोंक उर्बेन वावरूंक म्हाका शिकय म्हणटा तो. चवथो निश्चय, हांव क्रिस्ताक बापाक भेटोवचो म्हणयारी देखून म्हज्या म्हणयारपणा सारकें हांवें क्रिस्ताच्या शेगुणांनी म्हाकाच पांगुरूंक जाय. हांव आनी एक क्रिस्त देखून क्रिस्ता थंय कितें कितें शेगूण आशिल्ले तें हांवें पांगुरूंक जाय. आनी तूं वाडूं म्हाका आदार दी देवा म्हूण तो निश्चय घेता. आनी एक निश्चय ताचो, भावार्थी आपणे जोडूंक आशेवचे शेगूण म्हजे थंय सोदतेले. मस्त वर्सां आदीं हांव नेणा आसुल्लो. एक आवय म्हज्या फिरगेच्या एका गांवांत वावर करनासतना त्या शेजारच्या घरा जेवणाक वेतालो हांव. सक्कड एक सिताचो कण सयत उरयनासतना सक्कड जेवून हांव गेलां. आनी कित्याक म्हजे मोबायल फाटी उरले म्हूण त्या घरा फाटी येता आसतना ही आवय आपल्या देशा भुरग्यांक हांवें जेवल्ली वाटली दाखोवन सांगता, अळे पाद्र्यापण जेवल्लें पळयल्यात मू, एक शीत उरोंक ना, तुमी तशें जेवंक जाय. हांवूच नेणा आसुल्लो, हर एक मेटांक लोक आमची साल पारखितात म्हणून. देखून जे शेगूण आपणे आपणावंक जाय ते शेगूण क्रिस्ताचे उपकार आसल्या याजक थंय लोक सोदतना सोम्या हे शेगूण म्हाका दी म्हूण आल्फोन्स मागता. सोवो ताचो निश्चय, म्हजे झुजू सैतानाच्या राजा वयर देखून देवाच्या कृपेक सरी जावन हांवें झुजोवंक म्हाका आदार दी देवा. हांव ल्हान झुजारी न्हय, सैतानाच्या राजा विरोध हांव झुजचो देखून म्हज्या झुजान म्हज्या सांगाता राव सायबा म्हूण मागता. आनी एक ताचो इतल्यार संपयता ह्या आल्फोन्स लिगोरी व्हड शिकोंडरान आमकां दिल्ले निश्चय, क्रिस्ती धर्म हांव राखतलो देखून हांव दैवीक जानवायेची केदीस निर्लक्ष करचो ना. दैवीक जानवायेची केदीस निर्लक्ष करचो ना. हर एक मॅट आमी काडचें तें, हर एक संगत आमी पाळची ती, हर एक उतार आमी उसारचें तें क्रिस्ताचें जावंक आसा. देखून आमीच जानवाय नेनारपणूच आमची जानवाय जाली जाल्यार बिरमोत्या लोकाची. वाट चुकुल्ल्या शेळयां बरी लोक आसा आमचे गवळी जाल्यार कितले हुशार जावंक जाय देखून तो मागता म्हाका जानवाय दी देवा.
भाव भयणीनो, भावार्थ्यांची मागणी आसात. एक घडी सगळ्या लागीं उपकार मागता. दोळे दांपा एक घडी बोर. आनी जे 7 नीच्यो सा अल्फोन्स लिगरीन केल्ले आपल्या वडदी दिसा, ह्या वडलीच्या घडये आमच्या ह्या नव्या याजकांक, आमकां सगळ्या याजकांक, उरिल्ल्या सर्व याजकांक ते मेळूं आमी आनी आमची जिणी खरीच एक मेलफांगतीची जिणी जावं म्हूण मागा. ह्या मिसाच्या वेळाची भलायकी हांव वाकेर करतां. सर्व जैत आमच्या नव्या याजकाक ताणें आपडिल्लें, ताणें सांगिल्लें सक्कट पवित्र जावन बदलूं आनी आमची पवित्र सभा आणकी चड पवित्र जावं म्हूण मागया. तुजे सवय आसा म्हणली देवाची बासावणी आमकां धैर्य दिता आनी ताचे कृपेन भरता. आमचो देव आमचे संगीत सदांच आसा आनी आमकां ताच्या बळवंत हातांनी सांबाळून व्हरता म्हणले दृढ पातयेनेन आमची सर्व मागणी ताचे समोर दवरया. जवाब: बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमची मागणी आयक. मोगाळा बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तान स्थापिल्ले पवित्र सभेचेर तुजी मोवाळ दिश्ट घाल. तिचे तांडेली आनी मन्यारी जावन बावार्थ्यांक सर्गी राजांची वळख दिवच्या पापा साहेबाचेर, सर बिस्पांचेर, याजकांचेर आनी दर भाव भयणींचेर तुजें बेसांव घाल. तांकां सर वायटा विघ्नांतलें राखून व्हर. तांणी उर्बेन आनी मोगान बरोवन क्रिस्ताचो उजवाड तांच्या जिविता मुखांत हेरांक पावयशें कर म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. मोगाळा बापा, तुवें विंसून क्रिस्ताचो याजक जावन मागलेल्या बाप एल्स्टन मंतेराचेर तुजी सुबाम आशिर्वादां वत. तुजेर संपूर्ण बर वचून धैर्यान आनी व्हडा उमेदीन तुज्या पुताक साक्ष दिवंक तांकां तुजी मजत लाभय. बरी भलायकी तशेंच मतीचें शांत समाधान फावो करून तांचो मिसांव वावर सुफळ कर म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. मोगाळा बापा, बाप एल्स्टनाच्या आवय बापय आनी भावा भयण्यांक तूं उदान देण्यानी बर. आपल्या कुटुंबाच्या संद्यांक तुज्या सेवेक कुशेन उपसून दिल्ल्या तांचेर तुजी भरपूर बेसांवां देवूं. तांचें उदार मोन तूं मानून घे आनी तांच्या त्याग आनी सॅक्रिफिसाक 100 वांट्यांनी प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. मोगाळा बापा, कार्मेली ओडतीच्या सर याजकांक आनी भाऊ भयणींचेर तुजी विस्तार आशिर्वाद घाल. तशेंच बाप एल्स्टनाक तरबेती, प्रोत्साहन आनी मार्गदर्शन दिवन तांकां सर रितीन उत्तेजन दिल्ल्या सर कार्मेलीत याजकांक तुजे कृपेन नेटय. तांच्या मिसा वावरान तांकां जैत लाभय आनी तांचे समर्पीत जिणेन तृप्ती फावो कर म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. मोगाळा बापा, पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावराडी तोडेस. म्हणल्यार तुज्या पुताच्या उतरांत हांव प्रेरीत जावन तुज्या शेतांत वावरूंक जायते उर्बेस युवजनांनी कुशेन आनी उदारमणान पाळो दिवंक तूं तांकां कृपा दी. हर एक कुटुंबांत मागण्यांचो स्पीर बळ जावन देव आपोवणीचे बी सडीत मापान वाडशे कर म्हणून मागता. बापा आमची मागणी आयक. मोगाळा बापा, ह्या येवकरिस्ताच्या बलिदान भाग्यतल्या आम्हा सर्वांचेर तुजी कृपा पाठय. पवित्राना मुखांत आमकां लाभिल्ले याजकपणाचे, रायळपणाचे आनी प्रवादपणाचे आपोवणे वर्त्या जबाबदारेन जिवंक आदार दी. अशें आमी जेजू क्रिस्ताची करी पाटलावदारा म्हणलें सत समाजीक कळीत जायशें कर म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. सर पोदवेदारा देवा, तूं आमचो मोगाळ बाप, आमी तुजे समोर दवरलेली मागणी तूं मानून घे आनी जें कितें आमकां गरज आसा तें तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमचे जिणयेन न्हय आमची बगार तुजी कुशी जना जावन क्रिस्तचो कोरो पाटलाव करूंक आमकां तुजो आदार दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरेफान. आमेन.
ओटा फुल्यांचो बी फुला आमच्या तोटा जाल्यान प्रथम पोळा हाडून आयल्या पायांत तळा ये बाबा ये बाबा ये बाबा ओटा फुल्यांचो बी फुला आमच्या तोटा जाल्यान प्रथम पोळा वाढून आयल्या तुझ्या पायांत तळा ये बाबा ये बाबा ये बाबा वावराचो प्राणीक जावन पेटोवन दिवचो मानून घे गुर्तो मोगाचो तुमच्या मोटा फुल्यांचो बी फुला आमच्या तोटा जाल्यात प्रथम पोळा हाडून आयल्या तुझ्या पायांत तळा ये बाबा ये बाबा ये बाबा रगत मारून कुसार उबाचो उण्या वायनात बदन शिवचो साक्रिफीस क्रिस्ता जेजूचो आमच्या ओटा फुल्यांचो बी फुला आमच्या तोटा जाल्या प्रथम पोळा हाडून आयल्या तुझ्या पायांत तळा ये बाबा ये बाबा ये बाबा म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक पांतत असलें जावं म्हूण मागात तुमच्या आतंत्य बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्रतेच्या आदावाक सर्वस्व मानून घेव सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा तुझ्या मानाक आमी भेटयता ती देणी स्विकार कर ह्या बलिदानाक तुजो पूत सुयासक आनी बली ताचेर तुजी नदर घाल आनी ताच्या यासकपणान म्हाका वांटो दिलाय देखून ताचे सवे म्हाकाच भेटोवन हांव तुका मानता तसलो याजक आनी बली जावंक नेर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सवय आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया
होय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस परा पवित्र बापा, सरकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पौनदी करून या उत्तम काळार तुझे मायमेची कीर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दाबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. जेन्ना कुडसार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम यज्ञान आदल्या यज्ञांक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करून आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो तेन्ना आपूण करो याजक खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गीचे सरदळबार निरंतरी गायता तुझे मुखार. Serves por tu Sergani संसार भरला तुझ्या वैभवान ऊन सर्गी तुका जयचे ऊन सर्गी तुका जयचे सर्वेच पोराचे नावी येता ताका जयचे ऊन सर्गी तुका जयचे ऊन सर्गी तुका जयचे. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणता. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदेंती तावन असतेन ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक आशा परसा तूं जमयत आसाय. देखून बापा खालतेपणी आमी हे मागणे करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत संवच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार संभ्रमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. तेच परी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. हे म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हे रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशां पासोत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थासो गोडपर गठुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता. तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटा.
सैन्यां सोम्या जेजू आमी एकता. बापा, आमचे सोडवणे पासून तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरण असो, ताच्या आनंद बरीत पुनर्जीवनपण असो आणि सर्गा सडण्यासो आम्ही भक्तीपणी उगडास काढता आणि तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आणि पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात सोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आणि तुज्या पुताचे कुडीन आणि रक्ताय पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर आणि जेजू सवे एक कूड आणि एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माई भोव भाग्यवंत अवकार मरियेच्या, तुज्या भाग्यवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विंचून काडलेल्याच्या दायजान आमकां वांटो मेळूं. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा लिओ आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पिटर पौल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सोमेस्त गवळ्या आनी मन्यारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक बोवार्थांत आनी प्रतिमोगान थीर कर. तुझे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुज्या इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरल्या सुमेस्तांक मायपासान तुज्या रासांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक जदोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एक फोणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान दवरू ताणें शिकयलेलें प्रार्थन तीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज ये तुझी कुशी सरकार जाता नशी संसारांचा आमचो दीस पडलो आणि आम्ही आमचे सुकलेल्या मोक्षिता जशी आमची पातळी
सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां वा दया करून या जिवितां सवस्त काय आमकां दी सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशणांत रेखतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर वायटांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाठय पदवी आनी महिमा तुझी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोय आसूं एकामेकाक शांती दिया संसाराचे पाप काढलेले आमची काकून कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकून कर संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी
तुझे जशी येता तो तेदीच मुखेल सोना तेदीच तो तानेम सोना दादोशी तो जातोलो सासणी जिवीत जोडतोलो सोमिया काळजा ओजा दर्या सुटे तुझ्या तूच म्हजो तूच म्हजो तूच म्हजो पोचणार संपूर्ण भरवसो जिणेच्या हर दिसांनी मुजी उत्सवम्या देण्याशी हो जिणेच्या हर दिसांनी मुजी उत्सवम्या देण्याशी हो वाचते संगीत स्तुती हांव गायता ये जेजू म्हज्या सोम्या
सगळी तुझ्याच रूपकारा पाटेका स्तुती दिनवान प्रार्थुया. बागेवन बापा सासणाच्या देवा, सर्गींच्या उंड्यात तुवें म्हाका गटाय दिली आनी नव्या कराराची काल्स म्हाका पियोवन दिवन म्हजें काळी संतोषान भरलें. तुजी सेवा विश्वासीपणान करूं आनी सगळें म्हजें जिवीत मोगान आनी धीरान मनशाचे सोडवणे खातीर करसूं हें सर्गींचें जेवण म्हाका सगळं देव. सगळ्या म्हज्या भाव भयणी बराबर हें प्रार्थन तुजे मुखार घालता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. दाबाजीक बेसांवा खातीर तुमची तकली बागयात. आमच्या मोगाळ बापान आपल्या एकल्या पुताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुमकां सोडवून दिली आनी आपली भुरगीं केली. आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवन तो तुमची काळजां संतोषान भरूं. जेजून जोडलेले सोडवणे वरवीं बापान तुमकां पातकांतली सुटका दिली. ताच्या उदारपणाच्या देन्यान अमर जिविताचें दायज तुमकां मेळूं. बावार्ता वरवीं जेजू बराबर पवित्र स्नानान तुमी पुनर्जिवन जाल्यात. आता तुमचे जिवीत सारखे नवे आनी पवित्र जावन जेजू बराबर सर्गा सासणाच्या सुखाक तुमी पावो. आनी सर पदवेदार देवासो, बापासो आनी पुतासो आनी पवित्रत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे सोबे सदां आसो. वचून येयात, क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया, हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया, हालेलुया. कळोनी सर याजकाने निमाणे कंतर जातस तुम्ही बसले कडेनस तुमची मुस्तायकी दवरूंक विनंती आसा. निमाणे कंदर जाल्लेंस भायर वता आसतना तेण पिवनाची वेवस्था केल्या. ते स्विकार करून तुर्तान आमी माटवान एकठांय जमचे 11:50 आमी उल्हासाचें कार्य आरंभ करतले. देव बरें करूं.
लोका मोदे तुवें म्हाका धाडलाय शेतांत तुज्या वावरू आयतो केलाय तुज्या बोळान म्हाका घट केला सुम्या तुवें म्हाका आपयलाय लोका मोदे तुवें म्हाका धाडलाय शेतांत तुज्या वावरू आयतो केलाय तुज्या बोळान म्हाका घट केलाय आपले सोम्या हांव तयार आसा धाड तुजे पोरजे थंय म्हाका आपले सोम्या हांव तयार आसा धाड तुजे पोरजे थंय म्हाका तुका अनुभव केलोलो आतां तयार आसा करच्याक तुजी सेवा तयार आसा करच्याक तुजी सेवा तुका अनुभव केलोलो एकलो तो तुका वेगून धरतलो मोगान सदां तुजे तांव पयस के दीस हांव सोना देरान तुका परगडटलो सदां आपले सोम्या हांव तयार आसा धाड तुजे पोरजे थंय म्हाका आपले सोम्या हांव तयार आसा धाड तुजे पोरजे थंय म्हाका तुका अनुभव केलोलो आतां तयार आसा करच्याक तुजी सेवा तयार आसा करच्याक तुजी सेवा मोगाळ पुत्राचो ओंकार मुरे आशिर्वादी आमकां जेजूच्या पोपोळी काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशिर्वाद भगवंत कुर्ता Facultam शिकर भगवंताचे कुरवेण निरंकार आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. Carmelita Bhavani Padrapka impulsibus तारा रंग रंगान श्रृंगारायल्यान येल्यार चिंगारा तांचे संगी मेळो ल्हानशी पोरां ल्हाना व्हडान जाणटी पुरां उल्हासूक मुखार सरा घेवन गिटारा. मोगाळ भाऊ भयणी तुमकां सोमेस सांग बरो दोनपार हांव मागतां. वय कार्मेलीत वर्देची काळजां मोंतेरो कुटुंबाची काळजां आनी भाग्यवन कुर्साक समर्पीत जाल्ल्या या फिरगजगरांची काळजां आज उडकी मारून आसात. कित्याक या फिरगजेंतलो कार्मेल वर्देसो कालच्या दिसा याजकी दिक्षा जोडून आज दन्या देवाक अर्गां बलिदान भेटयल्या. मानदीक बाप एल्स्टन मोंतेरो आसा मोंतेरो ताच्या उल्हासा कार्याक आमी सर्व हांगा एकठांय जाल्या. होरेत येदोळूस या मटवाक भितर सरच्याक आयतो आसा देखून आमी सर उबी रावून
नव्या या जागाक आमचे मदग स्वागत करया. ताका सांगा दितात ताजी पप्पा मम्मी, आमचे प्रांती वडील, या फिरकेचे विगार फादर रेजिनाल्ड, तशेंच फादर रेजिनाल्ड पिंटो आनी ताजी कुटुंबादारां. आमी सर्व आतां उबी रावून आनी थाळ्याच्या नादान हास्या तोंडान तांकां बरो येवकार आमी मागया. तुम्ही हांगा मुखार आमानत केल्ली बसका स्वीकार करूंक हांव उलो दितां. ओवर टू DJ विन्सेंट. सर्व बसचे. सकाळी कावळे का का करते जाल्यार आदे चिंचे आसले खंय सेरे येतात गाय म्हूण. पूण आज सकाळी कावळे का का करूंक नात आमकां आवाज आयकूना. बहुशा कालच कावळ्यांनी का का केल्लें जावंक पुरो जकून आज जायतीं सैरी हांगासर एकठांय जाल्या. आयिल्ल्या समेस सैऱ्यांक आतां एका स्वागत नृत्य मुखांत आमकां समेसान स्वागत करूंक मुखार येतात येल्यार पद फिरगजेची भुरगीं. सुस्वागत स्वागतवो संधि करेगे निरेदिहा मान्यरिगे गण्यरिगे स्वागता
ಸ್ವಾಗತ ಕರಗಳ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಸುಸ್ವಾಗತ ಆರತಿ ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಸುಸ್ವಾಗತ ನೆರೆದಿಯ ಗಣ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವ ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಉಲುಮೆಯ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಉಲುಮೆಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಕರಗಳ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಸುಸ್ವಾಗತ ಆರತಿ ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಸುಸ್ವಾಗತ ನೆರೆದಿಯ ಗಣ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವ ಗಳಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮ ಸ್ನೇಹದ ಕಡಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಗಮ ಹೃದಯದ ಅಂದರದಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಿಂಚನ ನಮ್ಮಯ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಭಾಜನ ವಾಗುತ್ತ ನಮಿಸುತ್ತ ಆರತಿ ಬೆಳಗುತ್ತ ವಾಗುತ್ತ ನಮಿಸುತ್ತ ಆರತಿ ಬೆಳಗುತ್ತ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ನಾವು ಕೋರುವೆವು ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಉಲುಮೆಯ 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 ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಕರಗಳ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಸುಸ್ವಾಗತ ಆರತಿ ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಸುಸ್ವಾಗತ ನೆರೆದಿಯ ಗಣ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವ ಗಳಿಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ನವೀನ ರಾಗವು ಹೃದಯದಿ ಮೂಡಿದೆ ಮಾನಸ ನೈದಿಲೆ ನಗುತ್ತಲಿ ಅರಳಿದೆ ಗುರುಗಳ ಹಿರಿಯರ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಡಿದೆ ದೈವ ಕೃಪೆಯ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕರವ ಮುಗಿದು ನಮಿಸಿ ದೈವ ಕೃಪೆಯ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕರವ ಮುಗಿದು ನಮಿಸಿ ಹರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಕೋರುವೆವು ಸುಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಉಲುಮೆಯ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಉಲುಮೆಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಕರಗಳ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಸುಸ್ವಾಗತ ಆರತಿ ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಸುಸ್ವಾಗತ ನೆರೆದಿಯ ಗಣ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವ ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಉಲುಮೆಯ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಉಲುಮೆಯ ಸ್ವಾಗತ ಉಲುಮೆಯ ಸ್ವಾಗತ ಉಲುಮೆಯ ಸ್ವಾಗತ भुरग्यांनी मुखार रावचे गनासो आणि मनासो स्वागत नृत्य मुखांत दिल्ल्या सुनीता डिसोजा स्टेनिटा डिसोजा आयना डिसोजा प्रीती पायस निष्मा मोंतेरो मेलिशा डिसोजा स्वीडल डिसोजा डेलिशा रॉच आणि अनिशा डिसोजा आणि हांकां बरें ट्रेनिंग दिल्या सुनीता डिसोजा पळया परत आमी जोरान ताळे पटोवन तांकांय आमी आमचे मदक स्वागत करया देव बरें करूं
एक फोटो काढूयात. देव बरें करूं. फादर एल्स्टन मोंतेरो तुम्ही ताका पळयला मू? होय, आत्तां परत तुम्ही पळयले हांगा. एक गंभीर व्यक्ती, उलोवणे उणे, गोंडाळ्याचे चिंताप, आनी तो एक बरयनर जावन आसा, एक कवी जावन आसा. कवी लागीं उलोवचें तितलें सुलभाचें काम न्ही. आमी चिंतून उलयचें पडटा, कित्याक ताजें उत्तर पाटी जाप गोंडाळ्याची जावन आसता. देखून फादर एल्स्टन आज हांवें काव्या रुपरस कार्यनिर्वहण करूंक हांवें निश्चय घेतला. थोडी कविता हांवें तेन्ना बरयल्यांत तुका पसंद जा. एक केक कटकन जाली आनी एक केक हांगा आयती आसा. परचे दिसा फादर एल्स्टनच्या नेवीन एड्रेल मोंतेरो ताजो 500 जल्म दीस ताणें संभ्रमलो आनी ताणें सांगलें आसा की बाप्पूच्या अर्गां बलिदाना दिसाच हांवें केक कट करता म्हणून. देखून ताणें आनी ताच्या कुटुंबादार सांगात आतां परत ही जल्म केक कट करूंक हांव उलो दिता. ओदोट्टो संतोषो आम्हा सोमेस्तंदे वांटून घेवच्याक आयते आसात ग्लोरिया कॅटरर्स फजीर घेवन केक आनी दाकांचो रोस. उल्हास सारता हमसो संतोष पासारता तुमच्या मोकल्या याजकी जिने सर बरे मागताव दावोंग मी सावंदाव मागता सोकलो गाव केदीन तुमचे गुरपे बुयाव खाली जाव ना जाव क्लास येदोळसो हाताक येवन जालो आयते आसावो आयकोनच्याक तांचो ताळो मागच्याक बरे आनी मोगाचो उलो. फादर रेजिनाल्ड पिंटो प्रस्तुत उडुपी दिएसीसीच्या संपदा ट्रस्टाचे निर्देशक जावन आसात. 2005 सावन 2013 वर्सां पर्यंत या एलियार पदावर फिरगजेचे विगार जावन आसले.
लोकां मोगाळ आनी मोंतेरो कुटुंबाक बो लागशिले. फादर एस्टनान एक याजक जावं कारण फादर रेजिनाल्ड देव आपोवणे विशीं माहीत दिवन उत्तेजन दिल्ले ते जावन आसात. ते हांगाच विगार जावन आसतनाच फादर एस्टन सेमिनरीक भरती जालो. खंडी जावन फादर रेजिनाल्ड आज संतोष पावतले. देखून कुटुंबाच्यांनी फादर रेजिनाल्डानच बरें मागजे म्हूण विचारले आसा. जाय तरण्यांक पोरण्यांचो सांगात आनी इल्ली बुधबाळ गेरजे तेकीत दिवच्याक हांव उलो दितां फादर रेजिनाल्ड पिंटो. समेस्तांक देव बरो दीस मागता. कार्यनिर्वाहकान सांगलें आमकां केदळारी हांगासर आपयचे नवे नवे यासाक जाल्यार म्हणून. पयलें पाणीरचो वांटो जावन आसतना ह्या एलियार पदाव फेर्गजेक आयिल्ल्या कुटुंबां पैकी पयलो याजक कार्मेलीत देवादेन बाप डॉल्फी. ताचे उपरांत पोरूं एकलो जालो ताच्या आदल्या वर्सा ह्या पटीयेक लिक्सन लायनीर आसा. ताचे उपरांत मुखारसून व्हरचें काम कार्मेलीत बाबांचें. हांगासर आयतार आमी इश्टे आयिल्ल्या ब्रदरांक हांवें सांगलें कांय करना जाल्यार एक करा, थोड्या जाणांक तरी कार्मेलीत मेळाक आपोवन व्हरा म्हणून. म्हणजे हांवें सांगलें संडे मिनिस्ट्रीक आयिल्ल्या ब्रदरांनी आयकल्ल्यान हो संभ्रम. मग अशें भाव भयणीनो, आज मिसा वेळार आमची ती मालगडी आदलीच आल्तार म्हाका एक उडास आयलो. 8 जाणां हांव आसतना हांगा भरती जाल्लीं. दोगां आल्तार भुरगीं ह्या वेदी सेवक नातिल्ले. एक जण तांबडें फिंत घालन तांबडें शास बांदून हांव चिंता तोच लोभ आनीक आतांचे भुरगे घालतात त्या दळा घाल्ल्याचो लोभ घी म्हणून. कित्याक म्हळ्यार ते लुगाट त्या फिंताची स्टायल पळयतना तेंच म्हणून कळटा. एक जण म्हज्या सांगाता 6 भेटवणी करूंक आतां तयार जाल्यात. काही मी सांगलें जाल्यार. आनी तेगा ब्लू फिंत घालन ब्लू शास बांदिल्ली चलयो तातूंत दोगां हांगासरच आसात. 20,000 करूंक देगेन रावों. आनी एकलें रेश्मा सरगार रावन मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जातले. ओके, 6 जाणां म्हज्या वेदी भोंवतणी रावन 20,000 केल्लीं आज परिपूर्ण जालें. म्हाका तो एक संतोष. थंड आसलो भुरगो पूण जॉयन जाताना म्हाका गोत आसलें हो भुरगो खंडीत जावन यासक जाता म्हणून. आयच्या दिसाचो वरेत म्हणून सांगयात मनेरीक बाप एल्स्टन मोंतेरो. मेर्सेन मायाच्या वाड्याचो गुरकार एलियास मोंतेरो म्हज्या काळार गुरकार जावन आसलो. आनी लिल्लीबायेचो 3रो पूत. बोरगुड्डे तांचें घर हांगासर तारीपाडी सकयल 4 गादे उतरले जाल्यार तांचें घर म्हाका मेळटा. म्हज्या उडासा प्रकार आख्खी घरां आसलीं न्ही हांव आसतना. करेक्ट, आख्खी आसली. आतां मनेस्त एलियास मोंतेरो गुरकार कोणेंय सांगलें उलयना चड एल्स्टन म्हणून. कशें उलोवचें बापूयच चड उलयना. उणें उलोवणें गुरकाराचें. गरजेचें मात्र उलोवणें आनी ताणें उलयल्ल्या पॉयंटाक अर्थ आसा. पातळ आनी उतळ उलोवणें न्ही पूण घनांचें आनी मानांचें उलोवणें. गरजेचें आनी जाणवायेचें. हो मनीस बरें आयकता आनी कोणेंय कितें सांगल्यार आयकता पूण प्रतिक्रिया दिनातलो व्यक्ती. क्रशेचो वावर करनाच्या कुटुंबांक देवासपणान आनी एकीनपणान वाडयल्लो मानेस्त एलियास मोंतेरो आयच्या पाद्र्याबाचो बापूय. लिल्लीबाय घर सुदारचून आशिल्ली पूण हिचें सुडाळ चिंताप आनी निट्टू उलोवणें म्हणजे
तेणें गुंडोवन उलोवची संवय लिल्ली बायेक ना. चिंतलें चिंताप सारकें म्हणून कळ्ळें जाल्यार तिचें उलोवणें नीट. हांव चिंता पुता की तिचो संवय आयल्या. गरजेचें उलोवचें पूण नीट उलोवणें. म्हाका गोत आसा, म्हाका गोत आसा. ह्या जोड्याक तेगा जाणां भुरगीं जॉय नेल्सन हांगासर आसा आनी ताच्या सांगात ताची पतीण आसा फ्लाविया कुलासो. देखून दोगांयनी उबें रावचें. फादर मुल्लसन स्टाफ नर्ती जावन आसा. जॉय येनपोया युनिवर्सिटीन मेंटेनन्स सुपरवायझर जावन आसा. आनी नेविन एड्रियन तो बिजी आसा, सोडा ताका. तो हांगा आसा. जॉय उरण्या उलोवणें सोपून गूढ चिंतपाचो. कोणेंय सांगलें एल्स्टन कवी म्हणून. कवीचो गुरू हांगा आसा. नाटकिस्त. ताणें बरयल्लें नाटक त्या स्टेजीर, ही स्टेज न्ही, त्या स्टेजीर आमी खेळ्ळ्यात. आनी मस्त नाटक ताणें बरयल्यात. लिखण्यांत तो हुशार आसा. सादो व्यक्तित्व, आवय बापाय तावनूच आयिल्लें व्यक्तित्व. उणें उलोवणें पूण गूंड भरपाचें उलोवणें जावन आसा जॉय नेल्सनाचें. रॉयस्टन हांगा आसा. ताची पतीण फ्लॉसी रश्मिता मस्करेनास ती टिचर आवे मरिया इस्कलांत. आनी रियोन मॉन्तेरो बिजी आसा मोबायलार. आसूं हांगासरच आसा. बाय. रॉयस्टन मेंटेनन्स इन चार्ज जावन आयुश कॅम्पांत एनओपीएंत काम करना आसा. रॉयस्टन मात तो मोदलो देखून इल्लेशें उलयता. थोडे फावटी म्हाका आनी ताका सांबावसनातले. पूण चड झगडे न्ही आलतार भुरग्यांत आसतना 2 जाण आशिल्ले. इल्लेशा मापान रॉयस्टन. पूण रॉयस्टन गुणांचो भुरगो. चड उलोवणें ना पूण बऱ्याचशे गुणांचो. आनी ह्या मोंतेरो गला कुटुंबांत जल्मान आयिल्लो एल्स्टन मोंतेरो आलतार भुरगो. थंड. तो आनी एकलो हांव सांगना. 2 जाण सांगाता भरती जाल्ले पूण तो मात्र उरला. सगळ्यांत अवकाश मेळ्ळा. तालेंतांचे भंडार येदोळूच ताच्या विशयान मस्त सांगलें. आवय बापाय बनी उलोवणें उणें पूण हार्ड वर्कर आनी दिल्लें काम बऱ्या रितीन तो करचो आनी बऱ्या रितीन ते मुखार सोन व्हरचो. सेमिनारींत म्हाका एका हप्त्याक विद्यार्थी. हांवें म्हजें पाठ करतना मेन एग्जाम्पल एलियार पदाव. आनी एलियार पदाव हांवें कितें काम केलें तें सांगता आसतना ताणें वय म्हणोंक आसलें तें काम ताणें बरें करून केलां. तांच्या बॅचान म्हाका एक नांव दिल्लें. हांव सांगना. मर्यादेचे सवाल बॅच. म्हाका इंट्रोड्यूस करतना तांणी एकल्यान एक सांगलें म्हाका आनीक उडास आसा तें जावंक ट्राय करता पूण म्हज्या निमती साद जावन आनीक कितें म्हणून सांगना. हांव तें तांच्या बॅचमेटा लागीं विचारल्यार बरें. आतां एल्स्टनाक कितें हांवें मागचें. हांव ताका मागता. काल बिस सायबान ताका सांगल्लीं उतरां. बलिदानाची शेळी, बलिदानाची वेदी. ह्या फिरगजेंत हांव बलिदानाची शेळी आनी बलिदानाची बली जावन आसलो. काल बिस सायबान शर्माव सांगतना ऑफिसान बसून हांवें आयकल्लें ऑनलायन पूण म्हाका सत म्हणून बगलें. जिवितांत कितें आमी वावर करता ताचो प्रतिफळ शेळी जावन त्या वेदीचेर आमकांच एक वेदी जावन भेटयता ताचो प्रतिफळ. आज न्हय केवल हांगासर एल्स्टन याजक जाला पण हांवें खबर करतना एलियारची भुरगीं आज वेगवेगळ्या क्षेत्रांत मस्त मुखार पावल्यां. आवय बापायक बरप नातलीं तांची भुरगीं आज लंडनांत नर्सिंगाचें पोस्ट ग्रॅज्युएशन करना आसात. पोस्ट ग्रॅज्युएशन शिकल्यांत, उंचायेक पावल्यांत आनी बरें कुटाम बांदून हाडल्यांत, बऱ्या हंताक पावल्यांत. हांवें चिंतलें हांगासर भुरग्यांच्या शिकपाक, भुरग्यांच्या फुडाराक आवय बापायच्या प्रोत्साहन कितें हांवें केलां तें आज पावलां. आनी एल्स्टन तुकाय सांगता तूं बलिदानाची वेदी जा, बलिदानाची शेळी जा. ह्या संवसारांत आसतना कांय इल्लेशें प्रतिफळ मेळोवंक तुका साद आसा.
पूण सर्गी बापाच्या घराक तुका खंडीत जावन बरेंपण लेपतलें. तुमच्या मदें हांव एक भाव, वेदीचेर हांव बलिदानाची शेळी, कुमसारांत हांव निती करत. पाद्रे पियोची उतरां काल शर्मावार पाद्र्याबान गवळी बापांनी सांगलें तें. तुजें उलोवणें उणें मगशा यासक बाबा एल्स्टन, पूण कुमसारेंत तुजें उलोवणें गरजेचें जायचें. एक निती करत जावन अनेकल्याचेर फैसल दिवचें न्ही, पूण देवाचें येवजन कळीत करचें जायचें. आधुनीक काळार याजक कुमसाराच्या सक्रामेंताक गमान दिवचें उणें आसतना म्हजी एक आशा, म्हाका एक केदाळारी आमचो पाद्र्याब एल्स्टन खंय जाल्यार कुमसारींत तयार आसता म्हणलें उतार तूं गेल्ल्या कडेन म्हाका आयकूंक मेळ्ळें जाल्यार म्हाका मस्तो संतोश. तें तुज्या मिसावांचें एक मूळ जावन एक प्रमुख स्थान जावन काणगे. निमाणें हांव अखेर करच्या पयलें काल गवळी बापांनी सांगलें, कार्मेलितांक लागू जाल्लें वाक्य हांव परत्यान तुका सांगता. कार्मेलिताचें काळीज सरगार, पांय मार्गार. कार्मेलिताचें काळीज सरगार देवा सांगाता, मोरयेमाये सांगाता, कार्मेल सायबिणी सांगाता, जेजू सांगाता तें सरगार आसचें, पूण तुमचे पांय मार्गार. म्हणजे सुमयाच्या मिसावांत तुजे पांय ते केदाळारी जोरोवन आसूं दीत. तुमच्या वडिलांनी खंयसर तुका धाडलें थंयसर वच. मुसले शिकाप जाल्ल्या उपरांत म्हाका एलियार धाडलें. हुद्दो खाली आसा जाल्यार, पूण हांव एलियार आयिल्ल्यान म्हजी जिणी तृप्तेची जाली, म्हजी जिणी संतोशाची जाली. मात्र न्हय, म्हजें काळीज सरगार आशिल्लें, म्हजे पांय मार्गार आशिल्ले, आनी खंडीत जावन मार्गार आशिल्ल्या लोकांक सरगार आपोवन व्हरूंक म्हाका साथ जालें. त्या देखून वडिलांक खालते आनी विधेय जावन तुजें काळीज सरगार आसूं दी. मागण्याची जिणी केदेंच सांडी नाका, आनी लोकां सांगाता समकोनचो एक बरो यासक जा. मोंतेरोच्या कुटुंबांत हांव घनान आनी मनान तुका ओपन दिलां आसता. मोंतेरोच्या कुटुंबांक मात्र न्ही, एलियार पदाव फेर्गस कुटुंबांचे मान, गन आनी स्थान ससनांक उरोवचें बरी. आनी मात्र न्ही, एक कार्मेल मेळांत एक आदर्श देवाक आनी मनशांक मानवचो याजक तूं जा म्हणून तुका हांव सर बरें मागतां. तुज्या आवय बापायच्या, भावांच्या, भावसांच्या आनी कुटुंबांच्या सर सांद्या सांगता, फेर्गस याजक आनी तुमच्या मेळाच्या वडिलां सांगता, तुका हांव सर बरें मागतां. सर्व बरें जावं. चेस. फादर रेजिनाल्ड पिंटो, तुम्ही मस्तपटी वो शब्द वापरलो उणे उणे उणे, आणि तुम्ही उणेंच उलोवन गोंडायाच्या उतरांनी नव्या याजकाक बरें मागल्ल्याक तुमकां काळजांतान देव बरें करूं. आनी फादर एल्स्टन आतां मोगस गुर्तू जावन तुमकां मान करूंक आशयता. वो मान स्विकार करूंक हांव उलो दितां. देव फादर्स एलियार पदवांत लायिल्ले देव पोणे क्रिस्ती पर्जन भावार्थाचें उदाक ओतुल्लें, शिक्षकांनी सावर्ण भेंडले, फुलां फळांनी आज सोंपता तें. खंडीत जावन आमकां सोमेस्तांक कुशेचो दीस आनी आमचेरनी वर्तें जावन ह्या एलियार पदाव फिरगजेच्या फिरगज घरांक तांच्या फिरगजेंतलो एकलो आज याजक जाला. आनी आतां फादर
रेजिनाल्ड सांगलें उणें उणें उणें. फादर एल्स्टन उणें उलयता, ते मालगडे भावी उणें उलयतात, एल्स्टनाचो पप्पाय उणो उलयता. पूण हांव सांगता हांगाचे विगार आसात ते उणेंच उलयतात. फादर जॉनाक जायते फावटी हांव भेटलां. सादें आनी सोंपें जिवीत, उणें उलयतात वय पूण गरजेचें खंडीत जावन ते उलयतले. जायत्या विगारांनी ह्या फिरगजेन सेवा दिल्या आनी तांणी सर्वांनी एकलो सेमिनारीत भरती जाता म्हणटा आसतना प्रोत्साह दितात. आनी फादर जॉन तांणी फादर एल्स्टन रेजर आयिल्ल्या वेळार खंडी जावन प्रोत्साह दिवन देखी बरीत जिवीत जिवन ताका बरो आदार तांणी दिला. देखून आतां हांव मुखार आपयतां फिरगज विगार फिरगजेचें भांगार. देखून आतां भांगराळी उतरांनी फादर एल्स्टनाक तें बरें मागोवंक हांव आपण दितां. हांवें सड्ड हाडून इल्लें मात्र हाडलां, कात सीमित जाता. वेदिरसच्या प्रोविन्शियल बापानो आयचो नवो याजक बाप एल्स्टन, ताची आवय बापाय फादर रेजिनाल्ड आनी हांगासर आसच्या मोगाच्या भावां भयणीनो, आज म्हाका सोबत फावटी एक अवकाश मेळचो 3 फावटी नवे याजकांक अशेंच केल्ल्या कार्यक्रमांत. अनेक फावटी आमची धर्म भयणी सिस्टर शायनी रॉच तिचे कितें प्रोफेशन आसलें तिच्या आर्गामिसाच्या टायमार. त्या वेळार हांवें सांगिल्लें हांगासर आज पळयतना कशें दिसता गी म्हणून. सर्गाचो एक कुडको हांगा पडले बरें दिसता, बरें दिसता पळोवंक. तुमकां थंय तावन पळयतना हांगासर बरें दिसता आनी आमकां हांगा तावन थंय पळयतनाय बरें दिसता. सर्गस संवसाराक देव आयिल्ले बरी, बरें वारें आसा, सादारण फॅनां आसात, कुलर आसा. खंयच्या कुशीन येतना काले उपता म्हूण सांगूंक सादी जायना. चिताची बशी काण घेवन पण ताच्या मुखल्यान वचनाकात, काही आसचें ना बशयेंत. मोगाच्या भावां भयणीनो, हाच्या दिसाचें उल्हास तुमकां पाठयता आनी हर एका संस्थ्यांक आनी व्यक्तींक तांच्या जिणेंत ह्या चरित्रांत एक विशिश्ट दीस आसता. आनी आमच्या येल्ल्यार पादो फिरगजेक हो एक चरित्रांत अमार उर्सो दीस. आनी हाका कारण आमचो नवो याजक बाप एल्स्टन मोंतेरो. आमच्या फिरगज म्हणल्या शेतांत आनी कार्मेल ओडतांत फुल्लें फुलो काल याजकी दिक्षेचो संभ्रम आनी आज तांच्या माय फिरगजेंत तांच्या कुटुंबा घरा सांगाता आनी फिरगज घरा सांगाता पयलें अर्गामीस तांणी भेटयलां. पळय कितें बरें आसा थंय तावन बरेंच वळटा. बरें तावन पहाड येवंक सादी जायना, बऱ्यान तावन बरेंच येता. बाप एल्स्टन मोंतेरो तेजें कुटुंब आसा भोव बरें. फादर रेजिनाल्डान जायत्यो संगत्यो त्या कुटुंबा विशयान सांगल्यात आनी ताका हांवें येन्ना उला आंचाने म्हूण सांगता. फादर एल्स्टनाचो पाप्पा श्रीमान एलियास मोंतेरो सादो देवोत मनीस, बऱ्या उलोवण्याचो आनी उण्या उलोवण्याचो, कश्टांची जिणी जियेल्लो. तशेंच ताची पाद्रेबाची आवय मानेस्त लिल्लेडी कुना देवबिरांतीची मोगाल आनी सगळ्यांक बरी ओळखोवची. हांवें म्हणलें बरें तावन बरेंच येता म्हणून. ह्या बऱ्या जोड्याक तेग पूत ते तांच्या स्वभावाचे जायते सांगला उडोळसो तांचो वावर करन आसात, बऱ्यान जीवन आसात, हेर एकल्या लागीं मोगान जीवन आसात. ओडपण तांचे ते हांवें पळोवंक ना, सादेपणूच तांचे वर्तेपण गौरवान जियेतात. रस्टन तशेंच जॉय नेल्सन आनी बरो रोक बरें फळ दिता म्हणल्याक सरी जावन ह्या बऱ्या आवय बापायक बरें पूत मेळ्ळ्यात आनी बऱ्या पुतांक बऱ्यो पत्नी मेळ्ळ्यात. त्योय बऱ्या स्वभावाच्यो. जॉय नेल्सनाची पत्नी फ्लाविया कुएलो, रस्टनाची पत्नी फ्लॉसी रस्मिता मस्कारेन्स. ह्या कुटुंबाक हांव चिंतता ही दोगांय एक देणे जावन आसात.
घर उजवाडावंक आयिल्ली व्यक्ती म्हळ्यार सूख जावचें ना. त्या कुटुंबांत सट्टामध्ये मोग आसा, गौरव आसा, संतोष आसा, समाधान आसा. थोडे फावटी वॉकिंग करता आसतनाच्या घराक हांव गेल्लो आसा आनी वेता आसतना त्या घरा रिकतानाच एक संतोष आसा. सगळे एकामेकाची तोंडां पळयतात, सगळे एकामेकाक उलयतात. खंय राग आसा, खंय मानस्ताप आसा, खंय बाबावामध्ये या सुनामध्ये जावामध्ये समाधान ना. थंयसर रिकतना सामकें कळटा त्या घराक, कित्याक म्हळ्यार थंयसर उक्तें उलोवणें ना, एकेका कुशीक आसतात. पूण ह्या घरांत तशें न्ही. बरो एक एकवटो संतोष उमाळणेचें तें आमकां दिसून येता. आनी 2 फुलां आसात, अशीं तशीं नासात. त्या आतां एकलो मोबायलार आसा आनी ह्या दोनूय फुलांक तांची आवय बापाय हर एक आयतारा मिसा कापोवन हाडटात आनी तांच्या लागीं बसयतात आनी बरें करून शिस्तेन बसतात की तांचो आवाज आयकना त्या भुरग्यांचो. ಸಂತೋಷಾಚೆ ಯುಗ ಮುನಿಯತ್ ಕೆರೆಗೆ ತಾವರ ಚಂದ ಮನೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಚಂದ ಮುನಸ ಖಂಡಿತ जावन संतोष त्या भुरग्यांक तावन वाडोवन येता. हांव चिंता तांचे वडिलां सांजेच्या वेळार पुरासान जावन घरा येता आसतना ह्या भुरग्यांचे मुखामळ, तांचे उलोवणें, तांचे नडते, तांचो खेळ, तांचो हांसो, तांचे गद्दे उलोवणें सगळें आयकतना तांची पुरासान खंडीत जावन नापयस जातली. आनी असल्या कुटुंबांतल्या भावार्थाचें एक प्रतिफलन म्हणलें बरें परजलता आमचो नवो याजक बाप एल्स्टन मोंतेरो. आनी त्या कुटुंबाक अभिमान तशेंच गौरव, फ्रिगस कुटुंबाक अलंकार आनी कार्मेलीत याजकांच्या मेळाक एक नवो सांदो आनी सगळ्या पवित्र सभेक क्रिस्ताचो प्रतिनिधी. या फ्रिगेचे थावन तो याजक जाला आनी ताचो पाटलाव करून ताची देह कान घेवन आतां आसचीं धाकटुलीं भुरगीं, चरके तशेंच चेडवां भुरगीं याजक जावंक, धर्मीक जावंक मुखार सरोन दित म्हणलें म्हजें मागणें आनी म्हजी आशा. बाप एल्स्टन ताच्या भावां परी आनी वडिलां बरी एक बरो व्यक्ती. सादो हांव सड्ड उलोवना ताचे लागीं, पूण फादर रेजीन सांगलें बरें उण्या उलोवण्याचो पूण बरें उलोवणें. आनी सांगतास पाद्र्याबान सांगलें तो कावी म्हणून. कावी केदाले कितें करता, रावी काणादन कावी नोडता न्ही म्हणटात. रावी काणादन कावी नोडता. कावीक सकडीन दिसता लिपोवन आसले कावीक भायर हाडूंक आनी थोड्या उतरांनी गुंतून ते एक्सप्रेसीट करूंक कावींक कळीत आसता आनी बरो गावपी. आनी ह्या संदर्भार फादर एल्स्टनाक हांव फ्रिगसच्या तर्फेन उल्हास पाठयता, म्हजे मागणें बसयता आनी ताच्या मिसावांक बरें मागता. आज आपोस्तलो सान मातियास ताचें फेस्त, काल फातिमा सायबिणीचें फेस्त, सायबिणीची भगिनांक आरमरीची मजत, संत भक्तांची मजत सकट ताका लाभबंदी म्हणून म्हजे मागणें आनी आशा जावन आसा. काल एकल्याच्या स्टेटसांत हांवें बरीं उतरां पळयलीं आनी ती अशी आसात. ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ. ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ ಇತರರು ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡಿ. ದೀಪ ಮತ್ತೊಂದು ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚುವಂತೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಖುಷಿಯನ್ನು ಹಂಚಿ. ಖುಷಿ या संतोष. बाबा फ्रांसीस सांगता खरेकल्याच्या तोंडार, प्रत्येक जाण धर्मीकांच्या तोंडार खुशी आसूंक जाय, संतोष आसूंक जाय. म्हळ्यार बेजार ना म्हणून न्ही, ही बेजाराय खुशी जावन बदलूंक आमकां आपोवणें आसा. देखून पाद्र्या बाग हांव बरें मागता, सदांच खुशाल बरेत, संतोष बरेत आनी ताच्या मिसावांत जेजूचो सांगात, जेजूचो आदार ताका मेळोवन दी म्हूण मागता. आतां फ्रिगेजेच्या तर्फेन तांकां सन्मान करूंक आमी आशेता. देखून आमचो उपाध्यक्ष श्रीमान विन्सेंट डिसोजा, हे सगळ्याचे शामियाना, सावंडो आनी फेनापुरा ताचींच, आनी कार्यदर्शी श्रीमती एग्नेस डिसोजा आनी आयोगांचो संयोजक श्री मॅक्सिम पायस, तांणी मुखार येवचो
एमचे आणि पाद्रीबाबाक सन्मान करसो दया करून या. बंगराळी उतरांनी फादर एल्शनाक बरें मगले फादर जॉन तुमकां काळजांत देव बरें करूं. तुमच्या सेवेक तुमी दिल्ल्या प्रोत्साहक उपकारी मनान फादर एल्स्टान तुमकां आतां मान करतलो हो मान स्विकार करूंक हांव उलो दितां. तशेंच हांव मुखार आपयतां सर फिरगोस घरां तांणी एक लग्ती उतरां घालून उल्हासाचें गीत ताणें तयार केलां. दया करून तुमी मुखार येवचें आनी तुमी रेडी जावचें. Carmel Maiecha, Wortan Pulo, Zalia
यासार तुम्ही देवा सेवे जाल्यात यासार तुम्ही देवा सेवे परबी परबी तुमकां याजक बापानो उल्हासाचे मोगा तोरे दिवून सैता शेतां तुमच्या मिसांव शेतां बोरे म्हाका तुमच्या जिणे पयणां सैता शेतां तुमच्या मिसांव शेतां बोरे म्हाका तुमच्या जिणे पयणां जाल्यात मोन्यारी पवित्र सभेचे याजक मेल्कीसेदेकाच्या वर्गाचे सांगो जाल्यात कार्मेल कुटुंबाचे प्रेम आशीर्वाद सर्गी बापाचे मोगाचे जामजी या सर्वांचे मोगाचे जामजी या सर्वांचे परबी परबी तुमकां याजक बापानो उल्हासाचे मोगा तोरे दिवून सैता शेतां तुमच्या मिसांव शेतां बोरे म्हाका तुमच्या जिणे पयणां सैता शेतां तुमच्या मिसांव शेतां बोरे म्हाका तुमच्या जिणे पयणां गोडशा उतरांनी उल्हासाच्या गिताद्वारे नव्या याजकाक उल्हास पटेल या फिरगसगरांक देव बरें करूं. एकल्या विशयांत बरें आयकोंक आमी अभिमाना लागीं विसारिजकें पाड आयकोंक दुस्मना लागीं विसारिजकें मोगाचें आयकोंक इश्टा लागीं विसारिजकें पूण सगळें आयकचे दर कोणा लागीं विसारचे आमी कोणाक सांगलें वडील लागीं विसारजकें. आमचे वडील जावन आसात फादर जॉन सिकेर नोवेस चुनायज जाल्ले कर्नाटका गोंय प्रांतीचे वडील ते आमचे आदले प्रोविन्शियल ते शॉर्ट आसले पळोवंक पाप म्हूण दिसताले आतांचे प्रोविन्शियल लांब दाटे मोठे जावन आसात पळयतना भेन दिसता आनी उणें उलोवचे व्यक्तीच न्हय ते फिलॉसॉफर तत्वज्ञानी गुंडाळ्याची उतरां सगळें विवारून बरयतात देखून विवारून सगळें आनी चडस ते उलोवचे व्यक्ती फादर जॉन सिकेर जावन आसात देखून आतां कर्नाटका गोंय प्रांताचे तर्फेन नव्या याजकाक अभिनंदन पाठोवंक हांव मुखार आपयतां. येदोळूस वेळ एक उतरलें तुमकां भूक लागता म्हणून म्हाका कळीत आसा इतली दग आसा देखून चड उलयना. तीनच संगती पयल्यान पयलें आमच्या नव्या याजकाक उल्हास पाठोवचें. म्हाका न्हू जायतीं फुलां आसूंक पुरो एका राशीन ती आसल्यार ताका सोबाय ना पूण केदळा एक फुलांचो तुरो केलो आनी त्या फुलांच्या तुऱ्यांत मुखार एक सोबीत फूल दवरलें सगळ्यांचें मन सगळ्यांचें गुमान त्या फुलाक येता. रातीचें आमी आकाशाक पळयल्यार जायतीं नखेत्रां आसतात पूण आमी पळोवचें खंयच्याक चंद्राक कित्याक चंद्रा सांगाता उरलीं नखेत्रां सोबीत दिसतात. आज आमी सगळीं येयल्यार पदांची हांगा आसां पूण सोबीत कोण आकर्शीत कोण प्रकाश भरीत कोण आमच्या सगळ्या आयच्या ह्या संभ्रमाचें केंद्र बिंदू कोण देखून ताका आज उल्हास. फादर एल्स्टन कंग्रॅच्युलेशन्स तुजे विशयान जायतें उलयलें आनी थरी एक संगती ताणें उलयलें सारकें म्हूण हांव जाणा आनी त्या खातीर परत तें रिपीट करना.
आज तुका शाबासकी पटयता. तिसरो कार्मेलीत याजक तूं या मातयेत हांव आनी एक ह्या सामुळे पूण जायते मुखार येतले म्हणून आमी बरवस जावं आनी तशेंच जावं. आज तुका सर बरें मागता. बापू एल्सनाचो एक गूण कोणें सांगूंक ना. तो गूंड चिंतपाचो, तो एक कवी, तो बरोवपी पुरो सांगलें, पूण तो जोखार म्हूण कोणें सांगूंक ना. तो सिरियस सांग पुरो, पूण ताच्या तोंडांत हांव थोडे बोटी असली चिंतना भायर येतात की आमी 5-10 मिनटां हांसलें आसा तें आयकून. लास्ट 6 म्हयने कोटेश्वर तो आसतना हांव ताच्या कम्युनिटीचो मेंबर जावन आशिल्लो, कित्याक हांव उडपी आशिल्लो. आमी केदाळे मेळटा आसताले. पयलें इल्लें बी येतालो म्हाका पळोवन, कित्याक म्हजो स्टुडंट तो. पूण ताच्या उपरांत ती भिरांत पयस गेली. मागीर नीज एल्स्टन भायर आयलो आनीक थंय आशिल्ली ती सोबाय त्या एल्स्टनाची. एल्स्टन सर तुका बरें मागता. कशें तुका बरें मारूं? कार्मेलीत तूं कुर्साचो घेवन जुवांव आमकां आदर्श. कुर्साचो घेवन जुवांव अशें म्हणटा, जर तर एका जनेलाचो आरसो नितळ आसा, उजवाड बरो करून त्या घरा भितर पडटा. आनी जर तर तो आरसो गैरो आसा, मस्त धूळ आसा, उजवाड सोमा पडना. क्रिस्ताचो आरसो तूं. केन्ना तुजें जिवीत क्रिस्ता भाशेन वय सगळ्या इगर्ज मातेक तूं जावं उरतलोय आरसो क्रिस्ताचो. देखून तुजें जिवीत जावं दी क्रिस्ता भाशेन नितळ आरसो बापाच्या अगणित मोगाचो. तुका सर बरें मागता, बरी भलायकी, प्रत्येक तुका मागता बागेवंतपण. क्रिस्ताच्या सांगातांत काडचे ते दीस जावं दीत सुमादर, संतोष भरीत आनीक दैवीक. आनी दैवीक दादोसकाय, दैवीक शांती समाधान तुज्या जिवितांत राज करूं. आनी कोण पळय तुका तुज्या जिवितांत तुका मेळटा तांचे सगळ्यांचें जिविताचें रुपांतरपण तुजें हांव जावं दी म्हणून तुका मागता. तुका इल्ल्या वेळा उपरांत वय शेल घालून तुका अभिनंदन करूंक आसा. ताच्या पयलें कितें उलोवचें पुरा उलयतां. दुसरें, आज हांवें शाबासकी दी जाय आनी देव बरें करूं म्हणा जाय एलियासाबाक आनी लिल्लीबायक. एल्सनाची आवय बापाय भोवशा आज ह्या संवसारान नांती ती सर घरात आसात म्हूण येत. कित्याक तितलो संतोश तांकां तांचो पूत तें पुसून काडिल्लो पळो निमाणो आज याजक जाला, कार्मेलीत जाला म्हूण. भोवशा अंकल सांग म्हाका कितले दीस जावन स्वप्न येवन आशिल्लो ह्या दिसा खातीर. लिल्लीबाय सांग म्हाका कितले दीस जावन तूं राखोन आशिल्ली. म्हजी माय म्हाका केदाळे म्हणटाली, हांव दियाकोन जावन हांव आसतना म्हजी माय एकटी पडली आनीक आस्पत्रेंत आशिल्ली. ताच्या उपरांत घरा आयली ती. हांव केदाळे तिका पळोवंक बायकार येतालो म्हज्या घराघरार. म्हजी माय म्हाका म्हणटाली, आळे पुता व्हड मेळो न्हू पयलें मीस जाता म्हणसर बायकार वचनाका, तूं बसरत या पुता. मागीर जाल्यार कालें जावं दी. तितलो हुस्को, तितली आशा, ती स्वप्नां हर एका आवयची, हर एका बापायची हो दीस पळोवच्या खातीर. आनी आज हें बाग आमच्या एलियास बाबाक आनीक लिल्लीबायाक मेळ्ळां. देखून तुमकां शाबासकी पाठयता, तुमकां शाबासकी पाठयता. वय तुमी हो केल्लो त्याग, तुमी केल्लें देवाक दिल्लें तें बरें मोन देव तुमकां 100 वांट्यांनी तुमकां फारीक करतलो म्हूण हांव जाणा. पूण त्याच वेळार आमचे दाळे गेल्ले गेले हें सांगता हांव. ह्या जाकाचो बापय, ह्या जाकाची आवय म्हूण मेळचें तें बागा आहा पळय, तो अभिमान आहा पळय, ताच्या वर तो अभिमान आनी बाग दुसरें कसल्यांच ना मोगाच्यान. आज तें बाग, तो अभिमान एलियास बाबाक आनी लिल्लीबायक मेळ्ळां. देवाक दिनवास दियात. आनी हर एक तुमचें जिवीत जी घडयो देवाक दिनवास दिवन तुमच्या ह्या जाका पुता ह्या जाका पासून मागोवन
तांच्या शांतीपणांत तुमी वांटेली जायात. तुमकां देव बरें करूं. हांगासर ताचे दोग भाव आसात, वनियो आसात आनी दोग जाण मुखले हिरो आसात. ते भोवशा एकलो मनी कार्मेली जाल्यार बरें आहलें. ओके. तिसरें, आज इल्ल्यार पदाच्या लोकांक शाबासकी पटयता. म्हजी चळावळ इल्ल्यार पदवाक सादारण एक 16 वर्सांत हांव 2008 वर्सांत रशिवनाचो डिरेक्टर जावन हांव हांगा आयिल्लो. आनी त्या वेळार फादर रेजी येवन 1 वर्स जाल्लें मात्र ह्या फिरगजेक. हांव आनी फादर रेजी आमी आप्तमित्र पयलें जावन सेमिनारींत जावन केदाळय रशिवनाक तो येतालो आनी ताची स्वप्नां सांगतालो ह्या फिरगजे विशांत. आनी केदाळय म्हाका केदाळ टायम मेळटालो हांव हांगा येतालो आनी ताची हर एक स्वप्नां ताणें स्वप्नेल्लो ती नीज जाल्लीं. म्हाका एक संकट उडास आसा. हांगासर आमी तोर बांदताले. हांव इगर्जाची घंटीची तोर. त्या घंटीच्या तोरेक त्या दाळा 23 लाख कोटेशन दिल्लें. करेक्ट न्हू फादर? वय. तितले पयशे हांगाच्या लोकां कडेन नातिल्ले. पूण तांणी ओगेत रावनांत सांजेर हर एक दीस सांजेर 6, 6:30, 7 जावन 10 वरां म्हणसर ह्या सगळ्या फिरगजेचो लोक हांगा येवन काम करतालो. त्या घरच्यो स्त्रियो ह्या फिरगजेच्यो हांगा येवन रांदताल्यो आनीक कोण पळय काम करतात तांकां वाडटाल्यो. आनी जायते फावटी हांव येवन ह्या जेवणांत हांवें वांटो घेतलो आसा. देखून आज तुमकां शाबासकी दिता. फाटल्या 15 वर्सांनी कितें पळय हांगा घडलां तें एक अजाप देवाचें बेसांव. एका खालेती जावन आनी एका खालेतीक तुमी वाडल्लें पळोवंक मस्त संतोश जाता. ही फिरगज 15 वर्सां 16 वर्सां आदीं कशी आसली आनी आज कशी खंय पावल्या तें एक अजापच म्हणयेत, तें एक विस्मितच म्हणयेत. आनी आकाश शाबासकी हांव तुमकां दितां. फादर रेजीन एक स्वप्नाल्लें सगळीं भुरगीं तांच्या जिवितांत खंय म्हणी पावूंक जाय आनी तांतलीं जायतीं देवा पोण्याक वचून वय देवाची सेवा करूंक जाय. आज आमचीं कुटुंबां वाडल्यांत, आमचीं भुरगीं उन्नत स्थितीक पावल्यांत आनी जायतीं जाणां आज याज्ञीक जावंक सेमिनारी गेल्यांत, कॉन्व्हेंटांत गेल्यांत. 2 जाणां सिस्टरां म्हाका मेळ्ळीं. फादर म्हजी वळख ना गी, हांव एकटे फिरगजेची. 2 जाण ब्रदर्स मेळ्ळे म्हाका. आमी चोचो आनी एकलो ब्रदर आसा आमचे मुखांत. पळोवंक मस्त संतोश जाता. तुमकां शाबासकी. तुमकां देव बरें करूं. इडियाबो त्या दाळा वायस प्रेसिडेंट जावन आशिल्लो. फादर रेजीचीं स्वप्नां तो ताची करून घेवन दीस आनी रात हांगा वावरतालो. आज इडियाबाकी मेळ्ळे म्हाका मस्त संतोश जालो. म्हाका फादर रेजीच्या उपरांत आयिल्ल्या विगारांनी जायतें बरेंपण केलां आनी त्या खातीर आज आमी हांगा पावले. हांव भोवशा हांगा जावन आनी एका स्थितीक आमी पावोंक आसा. पूण देवाक सांगता घेवन मोरये मायेक सांगता घेवन भाग्यवंत खुर्साक आमी वेंगोवन आनी तेन्ना मात्र ही फिरगज ग्रेस्त जातली, बावरताचें ठिकाणें जातलें आनी भोवशा ह्या शेतांत जावन ह्या जाग्यार जावन दराळ देव आपोवणी वाडटली. बरो नमुनो, बरो रूपकार, बरें आदर्श ह्या कुटुंबान आमकां दिलां. तेग जाण चेरके, एक पाद्र्याब हांगा आसलीं सगळीं तरणाटीं आज नियाळ खाली एक निर्धार केला. म्हज्या कुटुंबांत ते 3 जाणां भुरगीं जाय आनी तिसरें भुरगें अळे कार्मेलितां जाय तुका. ह्या इल्ले स्वार्थ जालो न्ही. कार्मेलितांक मात्र न्ही खंयच्याय बेसाक ते वचों दित. पूण देवा पोन्याक आनी कोण पळय चेडवां तीं सिस्टर जावंक. तुमकां सुमेस्तां बरें मागता. फादर एल्सन तुमकां परत बरें मागता. देव तुजेर ताची दराळ आशिर्वाद घालूं. सदांच तुज्या जिणयेंत तुजे सांगाता तो चलो. देव बरें करूं.
आदली गडितां उगडासाक हाडून बो आपूं बेरितीन बरें मागल्या फादर प्रोविन्शियल तुमकां काळजांतान देव बरें करूं. तुमच्या मुखल्या मिसावाक आमी सर बरें मागता. सर्वांचे तर्फेन फादर एल्स्टान तुमकां मान करूंक आशयता. हो मान स्विकार करूंक तुमकां उलो दिता. जायत्या दिसातावन मोतींत आटोवन उपरांत बरोवन याजकपणाच्या जिविताक आदार आनी भागीदार जाल्ल्या सर्वांचो उपकारी मनान उगडास काडून देव बरें करूं म्हूण सांगूंक मुखार येतात आमचे नवे याजक फादर एल्स्टन. वेदीर मानांची बसका सोबयिल्ल्या प्रोविन्शियल बापानो, आमच्या मोगाळ बिगार बापानो, म्हज्या पाप्पा मम्मी, तशेंच ह्या संभ्रमाच्या माटवान हाजरसच्या सर्व याजक भावानो, धार्मीक भाव भयणीनो, कुटुंबदारांनो, इश्टा मित्रांनो, फिरगसगारांनो आनी म्हजेर अभिमान आनी मोग दोन हांगासर पावुल्ल्या सर्व ओवळ्यांनो, तुमकां समेस्तांक म्हजो मोगाचो सलाम. खंय सर्गी पयशिल्ल्या राना मळ्यांत उमाळची उदकाची जर जायतीं महिलां गुडया दोंगरा वयल्यान फालक्या झिलकोटा मदल्यान वळोवन दर्याक येवन पावतना अशें उद्गारली, हांव म्हज्या शेवटाक पावलीं. हांवें सुरवातील्या पयनांक आज जीक लाभली. ह्या बागे दिसा हांवें अशेंच उद्गारूंक फावो. जायत्या वर्सांची याजकी तरबेतीचें पयन आज एक हंताक येवन पावलां आनी हांव सासणीक याजकी वर्गांत एक जालां. ह्या संदर्भार म्हजी दादोसकाय भोव वर्ती. सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्गां दितां. सगळी तुजी विस्मितां हांव वर्णितां. किर्तनगाराची सोबीत उतरां आज म्हजी करून घेतां आनी धन्या देवान म्हजेर वतिल्ल्या बेसांवाचो उगडास काण ताका हांव अर्गां दितां. कालचो दीस म्हजे जिणयेन विसरूंक जायना तसलो भोव मोलादीक दीस. म्हाका आपयिल्ल्या जेजू क्रिस्तान म्हाका त्या लावन ताच्या याजकी अंकांत घेतिल्लो दीस. भियेनाका, कित्याक हांव तुजें सवय आसा. म्हळ्यार देवाचे बसावणेचेर विश्वासून म्हजी आख्खी फुडली याजकी जिणी ताच्या हातान समर्पून दिवन म्हजीं पावलां काडूंक व्हरतो संतोश भोगता. म्हाका हें व्हरतें बाग फावो केल्ल्या त्रिएक देवाक आज हांव अर्गां दिता आसतना सोम्याचे पवित्र आल्तारेक सोडूंक म्हाका कुमो केल्ल्याचो आनी आयचें अर्गां बलिदान भेटोवंक तशेंच हें उल्हासाचें कार्य यशस्वी रितीन जावंक आदार दिल्ल्या सर्वांक म्हजें उल्हास पाठोवंक तशेंच दिनवास पाठोवंक आशयतां. पयल्यान पयलें हांव उपकार बावडटां म्हज्या पाप्पा एलियास मोंतेरो आनी मम्मी लेल्ली मोंतेरोचो. मोगाच्या पाप्पा मम्मी, तुमी देवान म्हाका म्हजे जिणयेंत दिल्ली भोव आमोलीक दिरवी. ल्हानपणांत हांव तुमी म्हजी मोगान जतन घेतल्या. फावो तें शिकाप दिवन बऱ्या फुडाराची वाट दाखयल्या. तुमचे आदर्श आनी देवबिरांतीची जिणी म्हाका देवाच्या आपोवण्या पाळो दिवंक आदार जाल्या. तुमच्या मोगाक, त्यागाक आनी तुमी म्हजे खातीर जरयिल्ल्या कश्टांचे वाटेक सदांच हांव ऋणी. देव तुमकां बरी भलायकी, मोतीक शांत समाधान फावो करून दी म्हूण हांव आवडेतां. देवान आमच्या कुटुंबान म्हज्या फुडल्यान 2 सोबीत कळे फुलयल्यात आनी तांच्या स्वादान आमचें कुटामंस परमळीत जालां. हे कळे आसात म्हजे 2 मालगडे भाव जॉय नेल्सन आनी रॉयस्टन. भुरगेपणांत हांव सांगाता हांसून खेळोवन म्हजी पाड तापून म्हाका व्हरतो प्रोत्साहन आनी दिला. भावानो, तुमकां म्हजे दिनवास. तांचे संगी देवान म्हाका शेगुणी वणयेचें भाग फावो केलां. तीं आसात फ्लाविया आनी रश्मिता. तांकां वणयो मनशा की भयणी म्हूण उलो मारूंक म्हाका व्हड दादोसकाय भोगता. कित्याक म्हळ्यार भयण नातिल्ल्या म्हाका भयणीचो महत्व आनी मोग तांणी दाखयला. भयणीनो, तुमचोय हांव आभार मानतां. म्हज्या दोगा बाच्यांनी बाबा नेवीन आनी बाबा रिओनान तांच्या जल्मा वरवीं आमच्या कुटुंबात संतोश हाडला. तांचेर देवाची दाराळ आशिर्वाद हांव मागतां. आयचें कार्य बऱ्यान आयोजन करून कार्याची कारभारी जावन सर मांडावळ पळोवन घेतिल्ल्या म्हज्या पाप्पा मम्मींक, भावांक आनी वणयेंक सदांच हांव आभारी. आज हांव उगडास काडटां देवादीन जाल्ल्या सर म्हज्या कुटुंबदारांचो, विशेश करून बाजील बापूचो, सायमान मामाचो आनी बाळपणार मोगान म्हजी जतन घेतल्या नातालाकाईचो. देव तांकां आपल्या राजाचो संतोश भोगूंक फावो करून दी म्हूण मागतां.
हांव उपकार आठयतां म्हज्या सरकुटुंबाच्या सैऱ्यांचो, म्हज्या पोदोन अलेक्झांडर आनी एलिझाबेथ फर्नांडीस हांचो, सर मावशेंचो, आखयांचो, मामयांचो, तशेंच काजीन भाव भयणीचो. तुमी म्हाका व्हरतो मोग दिला, म्हजे खातीर मागलां आनी सदांच म्हाका पाठिंबो दिला. तुमकां सर बरें मागतां. हांव उपकार बावडूंक फावो आमच्या कर्नाटक गोंय प्रांताच्या प्रांताधिकारी भोवमानादीक जॉन फ्रांसीस सिक्वेरा हांचो, मोवाळ उतरांचे, उदार काळजाचे, साबारांक जनवयाची मोतयां वांटिल्ले सावकारते. हांव तांच्या कम्युनिटीचो सांदो जावन आसतना सर रितींनी म्हाका प्रोत्साव आनी मार्गदर्शन दिवन म्हज्या वाडावळेक ते कारण जाल्यात. तशेंच आज ह्या कार्याक हजर जावन म्हाका तांणी उल्हास पाठयला. बापानो, तुमकां देव बरें करूं. सांगता हांव दिनवास पडयतां आमच्या आदल्या प्रांताधिकारी मानादीक बाब सिल्वेस्टर डिसोजा आनी सर सल्लागारांक म्हज्या वर्दीक आनी अर्गमिसा प्रांतांत करूंक जाय आसली तयारी करून कार्या विशीं गरजेची सल्ला सुचना दिवन सर रितींनी म्हाका तांचो संपूर्ण सहकार दिला. बापानो, तुमच्या बऱ्या मनाक आनी उदारपणाक हांव आभारी. प्रत्येक रितीन हांव उपकार बावडूंक आशेतां मानादीक बाब जॉन डिसोजा आमच्या फिरगज विगार बापांचो. आमचे विगार सादे आनी मोवाळ स्वभावाचे. तांकां वर्ग आसल्यारय ह्या बागी दिसा खातीर हांगा सासून म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक तांणी जायतो पाठिंबो दिला. एक बळादी खांबो जावन आमचे संगीते रावल्यात. आयच्या दिसा अर्गमेसाची सर जबाबदारी तांणी घेतल्या. तशेंच हें उल्हासूचें कार्य हांगासर चलोवंक अवकाश करून दिवन तांचो मोठो आदार दिवनूच आयल्यात. मोगाळ विगार बापानो, तुमकां दिनवास तुमच्या मुखल्या मिसावांक सर बरें मागतां. ल्हानपणांतावन म्हाका लिसांव शिकयल्लीं शिक्षकी म्हज्या जिवितांत विशेश पात्र घेतात. तांणी म्हाका जनवयाची वळख दिल्या. तेच परी सारकी वाड दाखोवन आज हांव ह्या पावंड्याक पावोवंक कारण जाल्यात. तांतलीं थोडीं हांगासर आजार आसात. ह्या सर शिक्षकींक देव ताच्या विस्नार बेसाव आनी बरो म्हूण मागता. उपकार बावडता आमच्या सांजुजेक समर्पिल्ल्या कवयताच्या संद्याचो. आमच्या ह्या जाकी दिक्षेचो सगळो संभ्राम बऱ्या रितीन जाय तर तांणी जायती मिनत आनी वावण काडल्या. वडील बाप मेल्विन डिकोन्ना, तरबेतदार बाप देव फर्नांद, बाळकजुच्या पुणशेताचे डिरेक्टर बाप स्टीवन पेरेरा आनी सांजुजे कवयताच्या सर याजकांक आनी भावांक देव बरें करूं. 7 वर्सांच्या म्हज्या याजकी तरबेती वेळी म्हाका सांगात दिल्ले आसात. म्हजे मोगाळ सांगाती भाव बाप ऑल्विन डिसोजा, सेंट जॉर्ज लॉय क्रास्ता, हिलरी रॉड्रिगस, रुबन केवी, प्रितेश क्रास्ता, मोविन पिरेरा, जेस्फिन टॉम बेनॉय, स्टॅनी पिंटो, प्रणय पिरेरा, अवित पायस आनी राकेश फार्मार. तुमी म्हज्या सुखादुखांत वांटो घेवन म्हजें जिवीत संतोशाचें केलां. सांगाता हांसून खेळून इल्लेशे तमाशे करून एकामेका पांय ओड आनी भाव बांदवपणाच्या स्पिरितान जिवन आमचो एकवट आमी दवरला. तुमचे संगी खर्चिल्ल्यो त्यो घडयो, पाशार केल्लो वेळ म्हजे संगी यादी जावन चिटकाल्यात. तुमच्या सांगातपणा वरवीं म्हजें जिवीत रंगीन केल्ल्या तुमकां काळजांत हांव देव बरें करूं. हांव दिनवास पडयतां आमच्या आदल्या प्रांताधिकाऱ्यांक आनी तांच्या सल्लागारांक, हांचे बराबर विविध हंतच्या तरबेती वेळार वडील जावन आशिल्ल्या याजकांक तशेंच तरबेतदारांक, म्हज्या आत्मीक डिरेक्टर जावन आसल्या सर फ्रादींक, प्रत्येक तरान म्हज्या देव आपोवण्याचो डिरेक्टर जावन कार्मेल वर्ताची वाड दाखयल्ल्या बाप दी फर्नांद, तुमकांय देव बरें करूं. आयच्या अर्गां बलिदाना वेळीन देवाचें उतार म्हणून भोव अर्था बरें शिकोवन दिल्ले आसात आमचे कार्मेलीत याजक बाप रुडॉल्फ राज पिंटो. भारतीय बिस्प मंडळीच्या देवस्तुती आयोगाचे कार्यदर्शी जावन जायती जबाबदारी तांकां आसा. आमच्या कुटुंबाचेर मोग दवरून हांगासर ते पावल्यात. मोगाळ बापानो, तुमकां काळजांत हांव देव बरें करूं. आयच्या ह्या कार्याचे कार्यानिर्वाहन भोव क्रियात्मक रितीन केल्ले आसात म्हजे इश्ट बाप आश्वाद डिसोजा. तरबेतदार जावन कार्मेल वर्दीक नव्यान भरती जाल्ल्या भुरग्यांक सांगात दिवंक तांकां आसा. तरी हांवें तांच्या लागीं आयचें कार्य निर्वाहन करूंक उपकार मागता आसतना व्हड कुशीन तांणी मांडून घेतलें आनी आज तांच्या कुशाल बरीत आनी स्वादीक उतरांनी आमची काळजां म्हणा दादोशी केल्यान बापानो, तुमकां देव बरें करूं. शेजारच्या उडुपी जावन हांगासर येवन म्हाका बरें मागिल्ले आसात. आमचे सादले विगार येल्यारच्या लोकांक चड मोगाचे. तशेंच म्हाका ह्या जागी जिणयेक प्रेरण दिल्ले बाप रेजिनाल्ड पिंटो. DSCजीन विविध जबाबदारी तांच्या खांदार आसा. तांच्या मार्गदर्शनाखाल जायतो सेवेचो वाव थंयसर चलोवन आसा. आज हांगासर येवन म्हज्या ह्या जागी जिविताक तांणी जैत मागलां. तुमचें उत्तेजन आनी प्रोत्साह म्हाका पवित्र आल्तारीक सोडूंक आदार जाला. बापानो, तुमकां काळजांत हांव देव बरें करूं. म्हज्या अर्ग मिसाचें इन्विटेशन कार्ड डिझायन केल्या तशेंच आयच्या मिसाची देव स्तुती तयार करूंक म्हाका आदार दिल्ल्या बाप जोसेफ सिरिल डिसोजा हांचो हांव उपकार बावडटां. म्हाका दियाकोणाची सेवा दिवंक अवकाश आनी प्रेरण दिल्ल्या काडकेरे कार्मेल आश्रम कम्युनिटीचे वडील बाप प्रवीण पिंटो तशेंच सर फ्रादींग आनी कोटेश्वर फिरगसकारांक हांव आभारी जावन आसा. म्हज्या कार्मेलीत ह्या जागी तरबेतीच्या वेळार आर्थीक तशेंच हेर रितीन आदार दिल्ल्या
म्हज्या आत्मीक आवय बापायचो हांव उपकार बावडतां आनी दिनवास उसारतां. आयच्या दिसाचें कार्य यशस्वी जावच्याक सर्व रितींनी आदार दिल्ल्या फिरगेचो उपाध्यक्ष मानेस विन्सन डिसोजा, कार्यदर्शी मानेसीन आग्नेस वेगस, आयोगाचो संचालक मॅक्सिम पायस, गोवळीक परिशदेच्या सर्व संध्यांक, म्हज्या वाड्या घरांक, फिरगेच्या विविध संघ संस्थांक, देवसुतेक आदार दिल्ल्यांक, आल्तार भुरग्यांक आनी सर्व फिरगस घरांक देव बरें करूं. प्रत्येक रितीन आपलो मोलादीक वेळ त्याग करून सांजेचे हांगासर येवन गायन अभ्यास करून आयच्या दिसा सुमधूर ताळयांनी आमची मागणी देवा थंय उबारूंक आदार दिल्या. तशेंच भोव सोबीत रितीचें उल्हासाचें गीत गावन म्हाका अभिनंदन पाठयिल्ल्या आमच्या फिरगजीच्या गायन मंडळीक हांव आभारी जावन आसा. क्वायर मेस्त्री मानेस ऑस्वल्ड राज, वजंत्र केळिल्ल्या वेलबन डिसोजा, क्वायराचो अध्यक्ष, कार्यदर्शी, सर्व गावपियांचो आनी प्रोजेक्टर ऑपरेटर केल्ल्यांचो हांव म्हज्या कुटुंबासोबे मेळोवन उपकार बावडटां. अपुर्बायेच्या स्वागत नृत्या मुखांत आम्हा समेस्तांक येवकार मागिल्ल्या सर्व भुरग्यांक तशेंच तांकां तरबेती दिल्ल्या सुनीता डिसोजाक म्हजे दिनवास. राज्याचे दीस भुरग्यांक गमाताचे दीस तरी सैत वेळ नृत्य अभ्यास करून आयच्या कार्याची सोबाय तांणी सडयल्या. मोरा सारकीं पावलां मान आमची मनां कुशल बरीत केल्ल्या तुमकां देव बरें करूं. म्हजेर आनी म्हज्या कुटुंबाचेर वर्तो मोग आनी अभिमान दवरून मुडला तावन आनी पडला तावन, बडगा तावन आनी तेनका तावन, पयस तावन तशेंच लागीं तावन येवन आयच्या ह्या संभ्रमान भाग घेवन म्हजे खातीर मागिल्ल्या तशेंच मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतिल्ल्या ह्या फिरगजीच्या आदल्या विगारांक, कार्मेलीत फ्रादींक, विविध मेळाच्या याजकांक, भावांक, धर्म भयणींक, आमच्या फिरगजी तावन उपसल्ल्या याजकांक, तशेंच धार्मीक भाव भयणींक, सेक्युलर कार्मेलीत संद्यांक, बाळोगजेसच्या पुणशेतान आमकां पाठिंबो दिवच्या सर्व संघ संस्थेच्या संद्यांक, सर्व म्हज्या कुटुंबादारांक, इश्टांक, म्हजेर मोग दवरून हांगासर पावल्या आद्यापाडी, आंतोनी कट्टे, मंजेश्वर, निटपळ्ळी आनी विशेष करून कोटेश्वर फिरगस घरांक, धार्मीक भाव भयणींक, तशेंच कुंदापूर वाराड्या तावन आयिल्ल्यांक म्हजे रास दिनवास. तसो सर्गेचो बाप तुमकां ताच्या भरपूर बेसावांनी बरो दी म्हूण मागता. ह्या कार्याक म्हत्वाची मांडावळ केल्ल्या वेदी शृंगार आयिल्ल्या बसकाची वेवस्था केल्ल्या संगताचो सावंड सिस्टम ओदकसून दिल्ल्या आमचेच विन्से अरेंजर्स एलियर पदाव हसो मालक विन्सेंट डिसोजाचो उपकार बावडटा. तशेंच रुचीक जेवण तयार करून आमकां दादोशी करूंक आयत्याच्या ग्लोरिया कॅटरर्स फजीर असो मालक अरुण असो हांव आभार मानतां. आयच्या संभ्रमाची फोटोग्राफी केल्ल्या प्रिन्स फोटोग्राफी मंगळूर असो मालक संतोष तुकाय देव बरें करूं. आयच्या कार्याचो संभ्रम कार्मेल मिडियार लायव्ह टेलिकास्ट करूंक आदार दिल्ल्या कार्मेल मिडियाचे डिरेक्टर बाप आयवन डिसोजा, तांकां सांगात दिल्ल्या तशेंच बॅनर डिझायन केल्ल्या रितेश डिसोजा बेळा आनी भावाक तुमकां दिनवास. देव मंदिरान आल्तार सोबयल्ल्यांचो, इगर्ज तशेंच इगर्जेचे वाठार नितळ केल्ल्यांचो, वाहनां रावोंक जागो दिल्ल्यांचो, संगतास्ताची नितळाय करून पार्किंगाची मांडावळ पळोवन घेतल्या सर्वांचो काळसांत हांव उपकार बावडटां. अखेर करच्या फुडें कोणाकच विसरां नासता म्हज्या याजकी पयणांक तशेंच आयच्या कार्याक प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन आदार दिल्ल्या सर्वांक हांव दिनवास पटयतां आनी म्हज्या कुटुंबासोबे मेळोवन देव बरें करूं म्हणटां. येतळूच म्हज्या याजकी जिविताची धांव सुरवातल्या आनी हे 55 वाटेर म्हाका तुमच्या मागण्याचो सांगात भोव चड गरज. देखून सदांच तुमच्या कुटुंबाच्या मागण्यान म्हजोय उगडास दवरा म्हूण तुमचे लागीं म्हजी खालती विनंती. ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ, ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನವನ್ನಿರಿಸಿ ಈ ಶುಭ ಕೋರುವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಮೊಗ ಸೊವೆ ಸಮೇಸ್ತಾಂಗ್ ದೇವ್ ಬೊರೆ ಕೊರು. मोगाच्या आणि सोंप्या उतरांनी सर्वांचो उगडास काडून उपकार बावडल्या फादर एल्स्टन तुमकां देव बरें करूं. फादर एल्स्टनान 1 वर्स कोटेश्वर कोवेंतांत ताची सेवा दियोकोनाची सेवा दिल्ली आसा आनी देखून आतां ते फिरगजीचे विगार आनी तशेंच फिरगज घरांत ताका मान करूंक आशयता. तुमी सर्वांनी मुखार येवचें आनी फादर एल्स्टनाक तुमी मान करूंक हांव उलो दितां.
फादर एल्स्टन खंय गेल्यार सर्वांक मोगो आसूं जाता. कोटेश्वर फिरगजगरांक फादर एल्स्टनाक मान केल्ल्याक देव बरें करूं. वेळ जावंक ना पूण वेळ लागीं पावला. बसोंकय जाय तशेंच वसोंकय जाय. देखून उबी रावया. मागच्याक देवाचे आशिर्वाद आमी आमच्या जेवणाचेर आशिर्वाद मागोवंक मुखार आपयता. सांजुजे कोवंदाचे वडील फादर मेल्विन डिकुना. सर्व आमी उबी रावचे. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. भोव मोगाळ बापा, या बगी दिसा बाप एल्स्टनान आपल्या कुटुंबा सांगता तांचो संतोष आमचे थंगी वांटून घेवंक आमच्या कुडीक जाय आसलें खाण मोगान तयार केला आसता. ह्या खाणाचेर तुजो आशिर्वाद हांव मागता. तुज्या आशिर्वाद मुखांत हें खाण आमकां जण एकल्याक बऱ्या भलायकेचें जावं. सांगतास ह्या खाणा मुखांत्र आमचो मोग एकवट बांद वाडो आनी तुज्या शेतांत आमी जण एकल्यानी वावर करूंक जाय आसली कृपा मजत बोळ आमकां फावो जावं. हें मागता हांव त्याच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. जेवणाक वचे फुडें सर्व कार्मेलीत याजक तशें भावा लागीं विनंती आसा तुमी मुखार वचे हांगा मुखार येवच्या तस्विरे खातीर. जेवणाची वेवस्था अशी आसा आनी फाटल्या कुशीन 3 कावंटर मासाचे आसात. तेजे सकयल वेजिटेबल कावंटर आसा. सर याजक धर्मीक भाव भयणींक साखरीच्या फाटल्यान थंयसर जेवणाची वेवस्था केल्या. तुमी थंयसर वचें. देव बरें करूं. कैसा प्यार है जब मैं टूट गया था तू साथ था सबने जब मुझे छोड़ दिया तूने कभी न छोड़ा मुझे मैं ढूंढता रहा इस दुनिया में पर तुझसा कोई मिला नहीं यीशु का प्यार अनोखा प्यार दिल को सुकून देता है यीशु का प्यार गहरा प्यार हर दर्द को भर देता है यीशु का प्यार जीवन का प्यार मुझे नया बना देता है मोगाचनो ह्या जाका तो वैयक्तीक रितीन उल्हास पटोवंक अवकाश आसा. पयशेंतून आयले आनी बेगीनच मुखार येवचें आनी वैयक्तीक रितीन उल्हास पटोवचें. जब मैं अंधेरों में खो गया तू रोशनी बनकर आया जब मैं अकेला महसूस किया तू गले लगाकर संभाला तेरा प्रेम कभी बदलता नहीं हर दिन नया
मेरे साथ रहे यीशु का प्यार सदा का
Thank you.